थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. अर्गा तुका जेजू आजच्या दिसा पासोच वेळा खातीर तुका अर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां एक सोयेक दिलोय आनी तुज्या मंदिरान येवपाक आनी तुका कवाय जावपाक म्हणून तुका आमी अर्गायता. तूं कितें उलयतलें तें हाज्या तोंडानसून तूंच उलयतलें पवित्र आत्म्या म्हणून तुका अर्गायता. कित्याक तूं सांगता तूं उबें रावंक रावच्या पयलीं लोक 12 म्हणटा तूं उबें रावंक रावच्या पयलीं तूं कितें उलयतलें तूं नको पूण तुका पवित्र आत्मो तुज्या तोंडानसून उलयतलो म्हणून तुका आमी अर्गायता. तशेंच आमकां कितें गरज आसा तेंच तांकां शिकयता म्हणून तुका आमी अर्गायता. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन आमेन. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया हालेलुया. हे गिफ्ट ऑफ टांग आमकां सकाळीं शिकयताले भयण. गिफ्ट ऑफ टांग आमकां ही ल्हान भुरग्या भाशेन एक तूं आनी तुजो बापूय आनी भुरगे कशें उलयताले, तूं आनी तुजे भुरगे कशें उलयता तशी ही देणी आमकां गिफ्ट ऑफ टांग बापा कडचें आनी तुजें देणें हें तें स्वर्गासून बापा कडेन उलोवपाक मनशा कडेन न्हू. हें आमकां कितली खोशी न्हू आमकां. आमी देवा कडेन उलयता तेन्ना ही देवा कडची भास आमची. ताका लागून आमी ही भास आमकां येवकूच जाय. कित्याक ही भास देवचाराक कळना पूण मनशा कडेन उलयना पूण तूं देवा कडेन उलयता भासा भास. 1 Corinthians 14:2 म्हणटा हें तूं मनशा कडेन उलयना पूण तूं बापा कडेन उलयता. सकाळीं हें आमी शिकलेलीं मागीर निमाणें तुका गिफ्ट ऑफ टांग येतली. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. आयज आमी पळोवया मोड आमच्या जिवितान येता न्हू सगल्यांच्या तेन्ना आमी कितें करता. जेसिसा भाशेन आमी भियाता काय आमी देवाचें उतर उलयता आनी आमी त्या मोडाक शांत करता. आमच्या सगल्यांच्या जिवितान येता न्हू मोड. येयना येयना येता. आमच्या जिवितान राती एक मातशें आमच्या जिवितान एक वादळ कहें येयलें पूण मातशें गूत जाता न्हू. मोड येयलें म्हणटकूच मागीर मातशें हें जाता न्हू, टेंशन येता न्हू, कितें करून कितें जाता न्हू, मातशें उचामय जाली. पूण मागीर देवाचें उतर उलयलें आनी गिफ्ट ऑफ टांग उलयली आमी दोगांयनी भयणीन ह्यान आनी आमी म्हणीत रावली सोरेसोराचो आत्मो तेंचेर घातलो. मागीर शांत जालें. कित्याक सगल्यांच्या जिवितान येता न्हू मोड. येयना येता न्हू. तेन्ना आमी कितें उतरां उलयता रोकडीच भियाता काय त्या मोडाक आमी. हें मोड कोणा कडसून येता, सैताना कडसून न्हू. तो कितें करता हें मोड आमकां हाडटा मुद्दाम आमच्या जिवितान. कित्याक आमी उसामय जाता काय आमी थीर रावता देवाच्या उतराक तें पळोवपा खातीर तो आमच्या जिवितान मोड घालता. तें मोड येयना जाल्यार आमी फुडल्या लेवलाक पावना न्हू. पावता आमी. तें मोड हर एक जिवितान येवकूच जाय. येयना जाल्यार आमी फुडल्या लेवलाक आनी फुडल्या आमकां प्रमोशन मेळटलें तें आमकां प्रमोशन मेळचें ना. तें तर प्रमोशन आमच्या जिवितान जाय जाल्यार आमी मोडाक फुडो करूंकूच जाय. मोड येयले आमी कशें देवाचें उतर मातशें गूत आमकां उचामय जाता. सैतान दाखयता तुका उचामय जावपाक. रोखडेच आमी सिद्धांतान येवंक जाय. हें कोणा कडसून येयलां आमच्या जिवितान, वो कोण येयला घेवन आमच्या जिवितान. सकाळीं सांगतालें न्हू तें 1 Peter 5:7 आहा न्हू, 8 आहा न्हू, 8:5-8 आहा न्हू. चोर येता तो सोत्राय धरा म्हणटा, जागृत राव म्हणटा. देवचार तुमचो दुश्मन म्हणटा. गरज घालतल्या शिवा सारको म्हणटा तो. गर्जना घालीत येतलो म्हणटा तो. कोण सांगतलो तो गर्जना घालीत म्हणटा तो तुका पळयतलो तुज्या चारूय भोंवतणी भोंवता तो. तूं तर कसलें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर काडटाय तेन्ना तो तुजें हें करतलो, एकटेक करतलो. तुज्या तोंडांतल्यान तो देवाचें उतर भायर काडटी तेन्ना तो पळोवन वयता. तो कित्याक येता आमचें पळय आमी तें देवाचें उतर आमच्या काळजान भरला पळय तें चोरूंक येता तो. भोंवत आहा तो तुमचे सारकें भोंवत आहा तो. कित्याक भोंवता तो पळयता तुमच्या जिवितान कोण कितें वायट उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता काय. वायट उतर म्हणजे कितें तुका दुखणें आवय दुखता म्हटलें न्हू थंयच तुका तो एटॅक करता. जाल्यार हांगर बसलाय तुमी तुमकां कितें करता घराचें टेंशन हाडटा तो. आरे घरा कडेन तुजी फॅमिली कितें करतली, कितें आतां तूं हांगर बसलाय, पावस पडटा गळटा कितें जाता तें सगळें तुका टेंशन कोण घालतलो हो सैतान. तेका नाका आमी फुडें लेवलाक गेलेलीं. तेका लागून तो आमच्या जिवितान असली आमची मोडां घालता आमच्या जिवितान. कित्याक आमकां देवाच्या उतरासून पयस काडूच्याक. आमी कितें करता मागीर रोकडीच भियाता न्हू. उतरान ना जाल्यार भियाना आमी. कोणीय येवन कितें सांगलें आमी भियाना. हांव पळय गो तो चलो थंय पडला आमी म्हणटा ना अरे सोरेसोराचो आत्मो तेजेर आहा, देवान ताका अभिशेक केला तो बरो आहा म्हणटा. आमकां उत्साहूय जाता आवय तो पडलो ताका कितें जालां आसतलें काय. आमकां तें फुडलें टेंशन न्हू.
सुयतान घालता आमकां. आरे ताका पडला तो, दोतोरागेर व्हेलो ताका, हॉस्पिटलान व्हेलो ताका. हे आमकां फुडले फुडले विचार कोण घालता? देवसार घालता. आमी कितें करूंक जाय? त्या उतराक थीर रावंक जाय. जेन्ना आमी थीर रावता न्हू तेन्ना कितें जाता? सुयतान पळोवन वयता. हा एकादें काय हें आनीक हालचें ना, हें पळय गिफ्ट ऑफ टांग उलयता आहा, हेचें थंय कितलें मोड येयलां तेज्या जिवितांत, पूण तें गिफ्ट ऑफ टांग उलयता आहा आनी देवाचें उतर उलयता आहा, हेचे कडेन आनी येवपाचो फायदो ना. तेन्ना मागीर सुयतान आमच्या जिवितांतलो पयस वयता. तोच हांगासर आमी शिसांच्या जिवितांत कितें जालें? शिसांनी देवाचें उतर आयकलेलें, ते जेजू वांगडा आसले, ते आसून सुद्दां पळय आमी आतां मागण्यांक वयता, देवाचें उतर आयकता, पूण आमच्या जिवितांत मोड येता तेन्ना आमी कितें करता? शिसा भाशेन भियाता. शिसांनी कितें केलें? भियाले न्हू, मोडाक पयले आनी जेजू कुटोवन गेले. तेंचे कडेन तांकां पदवी आसली हरशी ते कमांड करपाक. थंय आमच्या जिवितांत अशें येतलें मोड तेन्ना तुमी कितें करतल्यान? शिसा भाशेन भियातल्यान काय देवाचें उतर उलयतल्यान? ते आमचेर एकट्या एकट्याचेर दल्लेलें आसा. आमी कोणाचें उतर उलयता आनी कशें मोड आमच्या जिवितांत आमी शांत करता तें. आमी तर शिसा भाशेन भियालेच जाल्यार आमी पडली, आमी सांडली. ताका चान्स पडटलो मागीर. तो देवसार आहा न्हू, ताका चान्स पडटलो, आं ही भियाली रे, भियाली भियाली करून. ताका लागून आमचेर दल्लेलें आसा आमी कोणाचें उतर आयकता आनी कितें आमी पाळटा तें. वाचया आमी लूक 8:22 पळोवया. एक दीस जेजू आनी त्याचे शीस एका ओड्यार सोडून आनी त्याने तांकां सांगलें, पलतडी या. ओड्यार आतां वयतालो जेजू न्हू. जेजू खंय प्रवचन करतालो? चर्चीनी बीन ना न्हू. ताका गावता थंय तो ओड्याचेर, दर्याचेर, परत दोंगराचेर प्रीच करतालो न्हू. ते सामारिका नंबरींग बी तेणी थंय केला न्हू. दयचे बांयच्या कटार बीन प्रीच करतालो तो. कशें देवाचें उतर ताका तो मेळटा ते सुवातेर करतालो देवाचें उतर. थंय हांगरूय तो एका व्हड्यार चडून दुसरे सायडीक या म्हूण सांगतालो तांकां. आनी तो वचूंक लागलो आनी तांडूंक वेताना जेजूक न्हीद पडली. पळय तांडूंक वेताना ते व्हडें ताणटा ताका खबर आसली जेजूक कित्याक न्हिदलो व्हड्यान? जेजूक खबर आसलें न्हू. जेजूक खबर नासलें थंय वादळ जातलें म्हणून. जेजू जाणा आसलो, पूण ताका कितें जाय आसलें? सिसांचो भावात पळोवंक जाय आसलो ताका. म्हणजे आमचो आतां आमचें मोड येता तेन्ना आमी कितें करतलीं तें ताका पळोवंक जाय आसलें जेजूक. म्हणजे शीस ओड्यान आसलें तेन्ना ते कितें करतले आनी कशें उलयतले आनी ह्या मोडाक शांत करतले ते तेंची चिंतना आसली जेजूची. जेजूक सगळें खबर आसलें मोड येतलें आनी हें जातलें तें सगळें खबर आसलें, पूण तो मुद्दाम न्हिदलोलो. शीस कितें करता? उसामळ जाता? मोड येतूंक आमच्या भाशेन उसामळ जाता काय देवाचें उतर उलयता? ते पळोवंक तो सोदतालो जेजू. आनी वचूंक लागलो आनी तांडूंक वेताना जेजूक न्हीद पडली. त्याने दर्यांत एक व्हडलें मोड उपसालें आनी उदक भरोन तें संकश्टान पडलें. बोटीन आतां उदक येयलें. आतां तांकां कितें जालें? तें उसामळ जालें सारकें. आमच्या जिवितांत कितें येयलें संकट बीन आमी उसामळ जाता न्हू, जायना? जाता सगळींच जाणां. मागीर आमी रोखडीच सिदानान येता न्हू. हां हें सारकें न्हू, ह्यो चोर येयला आमच्या जिवितांत हें घेवन म्हणटा न्हू. मागीर आमी पयलीं आमी कितें करता? उसामळ जाता सारकी, मातशें वखदां जाता उसामळ. आमकांय काल मोड येयलें, आमी सारकें आयकून उसामळ जालें तेन्ना कितें जालें? मागीर रोखडेंच उलटें जालें, शांत जालें सारकें सगळें. तहें पयलीं जाता मातशें उसामळ कशें तेन्ना कळोंक जाय वो चोरूंक येयला आमच्या जिवितांत, इबाड करूंक येयला आमची शांती. जॉन 10:10 म्हणटा न्हू, चोर येता फकत चोरूंक, नागोंक, इबाड करूंक. हांव आयला तुमकां सुबामपणी जिवीत दिवंक. आमी कितें करता? हे चोराचें आयकता, पयलीं नागोन उडोवंक सगळें करूंक दिता. ते जेजून लास्ट लायन बरयला कितें? हांव येयला तुमकां सुबामपणी जिवीत दिवंक. तें आमी पळयना. आमी म्हणटा इबाड कर, वर रे म्हणटा इबाड कर. ते लास्ट लायन आमी सोदीत ना, पयलीं ती लायन आमी वाचता. इबाड करूंक येयला, चोरूंक येयला, नागोंक येयला. एक एग्जाम्पल, एक आमी कुसलोलो एक सुणो येयलो आमच्या घरान. आमी ताका कशी धांवडटली? आं कशी? चल्ले बाबा चल्ले करतली. घाणी पडल्या, किडे पडलेलो.
धांवतली ताका बाबा चल्ले चल्ले काय ताका नेट्टाने बुडी घेतली वताना आल्या आनी ताका उदक तरी मारून ताका फोर्सान ताका भायर घालतली न्हू घालची ना ताका घेता आमी तो चोर येता आमच्या जिवितान चोरूंक नालूंक तेन्ना आमकां कळोंक जाय सुण्याक कशें आमी धांवतली थंय आमचे कुडीन तो एक एक पाट आमचो पोखरता आमकां कळटा दुयेंस घेवन येता तो आमचे कुडीन एक एक पाट तो पोखरून व्हरता आमचो आमी दिता ताका व्हर रे किडनी पिड्ड्यार करता लिवर पिड्ड्यार करता आमचे आनी घे रे म्हणटा देवाचे वचून उलयता आमी आनी ताका नेट्टान त्या कुत्र्या भाशेन धांवडटा आमी ना न्हू आमी डॉक्टराचो रिपोर्ट रोखडोच सत मानता आमी तो आमकां जेजून रिपोर्ट दवरला 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाल्या हो रिपोर्ट तर सैतानाक दाखयत आनी म्हणीत तुमी रोजरी घेवन तो आनीक रावता पळयता तो सारको आमी ताका भियाता दुयेंस हरशीं आमकां भियोंक जाय कित्याक आमच्या भितर व्हडलो आहा 1 John 4:4 म्हणटा न्हू म्हज्या भितर आहा तो पळयत आत्मो ह्या संवसारांतल्या मेळ्या आत्म्या परस अदीक बरीस म्हणटा तो तुज्या भितर आहा पळय ताका ह्या दुयेंसाक भियोंक जाय आनी पळोवंक जाय आमी कितें करता दुयेंस आमकां भियाता परतें जाला ताका लागून आमचे दळलेले आसा आमी कोणाचें उतर उलयता आनी कितें उलयता तें शिसा भाशेन आमी भियाता काय आमी देवाच्या उतरान स्ट्रॉंग आहा तें आमी उलयता आनी उचारता तें आमचे दळलेले आसा कळ्ळें न्हू आमी कशीं धांवडूंक जाय तें आमच्या दुयेंसाक सुण्याक कुसलेल्या सुण्याक आमी कशीं धांवडटा थंय आमच्या ताका हुकूम घालूंक जायो एक गॉड सर म्हाजे कुडींतलो इल्लिगल येयलाय तूं म्हाजे कुडीन म्हाजी कूड जावन पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हाजी कूड जावन जेजू क्रिस्ताची कूड पयलींच लायन आहा वायट बुकाचेर न्हू आमी ती वायट बूक वाची लायन तर पयलींच मनीस हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक रागाक श्रापाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना मनीस म्हाजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर तो आनीक रावता हे कुडीन ताका रावंक कसलोच अधिकार ना येता तो सुट्टेचो सोरोप घेवन कित्याक येता सुट्टे सोरोप घेवन तूं भियाता आयका म्हणून पळोवंक येता तुजे कुडीन तो मातसो एटॅक करता तो आमी उलयता तोंडांतल्यान उसारता आनी आमी ताका आमच्या काळजान घेता एग्जाम्पल डॉक्टर आमकां दुयेंस कितल्या फावटी सांगता एकदांच सांगता न्हू एकदांच सांगता डॉक्टर आमी कितल्या फावटी उलयता आनी ताका जिवे करता वाटे घेताना फोन मारी सगल्यांक म्हाका अमको डॉक्टरान रिपोर्ट दिला मागीर घरा येता शेजाऱ्यांक परत घरांतल्या मनशांक मागीर कितलो आलो रिपोर्ट आमचो केदो व्हडलो आलो डॉक्टरान इतलोच दिल्लो आमी उलयता कितलो येदो व्हडलो करून उडयलो आनी आमच्या जिवितांत मागीर तो रिपोर्ट आमचो जिवो जाता मागीर आमी कोणाचेर गुन्यांव करता डॉक्टरान तुका एकदांच सांगलां तुवें उलोवन तुजें दुयेंस सुबेज केलाय आनी तुज्या जिवितांत तुवेंनूच घेतलाय सगळें मागून आमी म्हणिना मागीर कितें करता आमी डॉक्टराचेर घालता नाल्यार शेजाऱ्यांचेर सांगता शेजाऱ्यांनी सांगूंक ना तुका डॉक्टरागेर चल आनी उदक हें कर आमकां कोण आमी कितें करूंक जाय तेन्ना दुयेंस येयलें कितें येयलें तेन्ना आमी सोमतोच थंयसरूच रिपोर्ट कॅन्सील करूंक जाय जेजूक सांगूंक जाय जेजू हो रिपोर्ट म्हाजो न्हू म्हाजो रिपोर्ट तुवें 2000 वर्सां पयलीं कुर्सार घेवन मेलोलो आसा हो रिपोर्ट म्हाजो न्हू तो हो रिपोर्ट कोणाचो कोण ना म्हाजो रिपोर्ट तो जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरो जाला तेन्नाच आमी कॅन्सील करूंक जाय आमकां डॉक्टर सांगल्यार सुद्दां आनी आमकां कोणी सांगल्यार आमी कितें करूंक जाय ना म्हाका दुयेंस ना हांव जेजूची कूड म्हाजे कुडीक कांयच ना जेजूचे कुडीक कांयच नासलें म्हाजे कुडीक कांयच ना एक्सचेंज ऑफर केला म्हाजी कूड जेजून खुर्सार मोरोन जेजून म्हाजी कूड घेतल्या आनी म्हाका नवें जिवीत दिलां आमी जेन्ना म्हणटा न्हू तेन्ना कितें जातलें हे उतर जिवे जातले सुडसुडीत सारके कित्याक म्हाका न्हू एकदां केसोय जाल्ल्यो तुमी जाणा न्हू केसोय जाता त्यो बोकाक केसोय जाता तेन्ना कसले त्रास जाता पूण हांव कितें म्हटल्यार पयलीं हांव कितें करतालें म्हाका धाकटें आसतना जाताल्यो त्यो पयलीं तेन्ना हांव कितें वखद लायतालीं हे फावटी कितें केल्यार आतां म्हटल्यार हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या वय सैतान म्हाका येयला वना हाडूंक म्हटल्यार हांव हेका भियाचेंच ना आनी हांव न्हू कितेंच लागना वखद केसोय जाली आनी ते फावटी न्हू आमचो न्हू रिट्रीट आसलो
ब्रादरीचो रिट्रीट आसलो म्हयन्याच्या म्हयन्याक ब्रादर येतालो तेन्ना कालांगूट आनी येतालो आनी म्हाका थंय रिट्रीटाक वचोंक जाय आसलें आनी त्या दिसांनीच म्हाका ती केसूय जाली आनी हांव कितें म्हणटालें जेजू थंय म्हाका सगळीं जाणां विचारतलीं मरे म्हाका तूं आयजूय वचोंक दिना रे एक दीस तरी म्हाका वचोंक दी रे तूं म्हणटालीं आनी मागीर कितें जालें राती कडेन न्हू म्हाजी केसूय फुटली 11:30 सुमार फुटली हांव न्हू खोशी जाली सारकी फुटली म्हणून कित्याक म्हाका दुसरे दिसा रिट्रीटाक वचोंक जाय आसलो म्हाका ती उर्बा आसली रिट्रीटाक वचपाची सारकी आनी हांव कितें म्हणटा आनी फुटली न्हू आतां फाल्यां सकाळीं म्हाका रिट्रीटाक वचोंक मेळटलें म्हणटा आनी सारकी न्हू एक्झॅक्ट जाग्यार हांगासर जालें म्हणटा ती बसपाक बीन मेळना न्हू टू व्हिलरीचेर सुतान म्हाका सांगता तूं वयता रिट्रीटाक कोहे बसतलय हांव म्हटलें हें इल्लीगल येयलां म्हाजे कुडीन म्हटलें म्हाजी कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर म्हटलें हांव तुका बसोन दाखयतलीं म्हटलें टू व्हिलराचेर आनी हांव फोर्सान बसली टू व्हिलराचेर आनी गेली हांव टू व्हिलराचेर बसोन आनी गेली आनी रिट्रीटाक बसली परत सैतान येयलो परत सांगता म्हाका प्लास्टीक कदेल तूं कोहे बसतलय दुखतलें आनी कितें कितें हांवें सांगलें हांव तुका बसोन दाखयतलीं प्लास्टीक कदेलीचेर कित्याक तूं म्हाजें इल्लीगल येयलां कुडीन म्हाजी कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर आनी हांव तिका कदेलीर बसोन दाखयलें आनी मागीर बसली रिट्रीट आयकलो बिकलो आनी घरा कडेन येयली जाल्यार गांव सारको बँडेज बीन करपाची गरज ना सारको सुकोन येयला प्रेज गॉड आनी पयलीं कितें करताली पयलीं म्हाका जाली तेन्ना 4-5 दीस तरी बँडेज करची पडटाली हे फावटी बँडेज बीन कांयच ना घावो सारको सुकोन येयलो बाजोन सारको कशें जाता हें देवाचें उतर हांव तर ताका भियोन तर रावल्ली तो म्हाका सांगतालो न्हू तुका बसोंक ना थोडीं जाणां कितें करता अशें येयलें म्हणटकूच वचना रिट्रीटाक बीन हांवें पळयलां तांकां ती कितें म्हणटा रिट्रीटाक यो गो ना मातशी बरी जावन या मागीर येता पळयलां तुमी आमची एक फ्रेंड आसली ती बरी सीक आसली चड सारकी कॅन्सर जाल्लो तिका आनी तिका सांगलें कितें जाणां ती बरी आसली आं मागण्यांक यो गे ना मातशी बरी जावं न्ही गो चलोंक बीन बरें जावं न्ही गो मागीर येता गो मागीर आनीक सीक पडली मागीर जाता आनीक ना आमी फायट करूंक जाय देवाच्या उतरान आमकां खबर आसा आमकां जिवीत दिनारो कोण आहा एकटोच आहा जेजू आनीक आमकां कोणूच ना आनी आमकां पेकोंडार आमचो कोण आहा एकटोच जेजू आसा आमचो पेकोंडार तो आमकां पेकयता आमी जर स्वत मानीत जाल्यार आमच्या जिवितान मिलाक घडटली आमी तो स्वत मानिना हांवें कितें केलें म्हाका तर ते सैतानाक सांगलेलें तूं वचनाका गो आयज रिट्रीटाक तूं राव गो घरा तुका दुखतलें गो तें बसोंक जावचें ना तुका जाल्यार कितें जातलें आसलें म्हाजें म्हाका पेकोडी मेळची नासली न्हू म्हाका बँडेज करची पडटली आसली 4-5 दीस सारकी घरा कडेन रावल्लें जाल्यार हांव थंय मागण्यांक गेली मागण्याच्या सुवातेर गेली तेका लागून कित्याक सांगता तुमकां मागण्याच्या जमातीन वचा म्हणून कित्याक थंय कितें जाता तुमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळटा तुमकां घरा कडेन कितें जाता मातशें घातलें आमी मोबायलाचेर आयकलें आयकूंक आतां आख्खो दीस हांगर बसला थंय जाता कोण येता मदीं जेवणाचो ब्रेक आसता कितें चायेचो ब्रेक कोण म्हणटा म्हाका चाव दी गो हें दी गो करून मागीर कितें जाता उतर आमचें अर्दें मेळटा अर्दें आमकां मेळना ताका लागून आमकां ते जमातीन आमी वचोंक जाय देवाचें उतर शिकोवंक जाय थंय कितें जाता एक टेस्टमनी मेळटा तुका एक कोणाची तरी घोवायकी मेळटा कितें मेळटा आनी तुजें लायफ चेंज जाता हयसर वचोन तें चेडूं तेका तर देवान हात लायलो जाल्यार म्हाज्याय जिवितान म्हाकाय हात लायतलो हें आमकां खंय टेस्टमनी मेळटा हयसर ताका लागून आमी जमातीन वचोंक जाय आमकां खंय मागणें मेळटा थंय वचोंक जाय आमी ग्रुपांनी आनी एक खंयच्या मागण्यांक वचोंक जाय जंय तुजो भावार्थ वाडटा न्हू त्याच मागण्यांक वचोंक जाय आमचो भावार्थ थोडे कितें जाता मागण्यांनी भावार्थ तुमी आलयता थोडे ताका लागून आमची दलले आसा आमी कोणाचें उतर आयकता आनी कोणाचें उतर आमी घेता तें आमची दलले आसा आमकां 2 चॉयस आहा एक देवाचो आहा एक संवसाराचो चॉयस आहा आमी कोणाचें उतरां आयकता ती आमकां आमचेर दलले आसा संवसाराचें उतरां आयकता जाल्यार तुका निसवणपणाक पावयता देवाचें उतर आयकता जाल्यार सासणाक जिवीत मेळटा म्हणटा सांगता न्हू जेजू आमकां चोर येता चोरूंक नारूंक इबाड करूंक पूण आपूण येयला सासणीक जिवीत दिवच्याक आमकां तें सासणीक जिवीत जाय न्हू सगल्यांक जाल्यार आमी देवाच्या उतरांत रावोंक जाय देवाचें उतर आमकां सासणीक जिवितान भरता आनी देवाचें उतर आमकां सासणाक पावयता मागीर कितें जाता फुडें पळोवया आनी ते तांडून वेताना जेजूक न्हीद पडली तेन्ना दर्यान एक वादळ मोड उपसालें आनी उदक भरोन ते संकश्टान पडले आतां कोण संकश्टान पडले आतां
कित्याक भियाले ते तेंचे कडेन देवाचें उतर आसले पूण तेंच्यांनी ते देवाचें उतर घेवंक ना. आमी थोडी थंयच करता न्हू, रिट्रीटाक वयता आयकता आनी एका रान सोडटा न्हू. तोहे शिसाडी केल्ले कितें जेजू आहा न्हू आमच्या सांगाताक, आमकां कसली भिरांत, आमचे कडेन आहा न्हू जेजू, जेजू करतलो मिलाग्री. आमी आयकया तेजें उतर तो कितें करता तें पळोवया आमी. तेंच्यांनी तेंकां तर कळ्ळें जाल्यार ते आपुणूच घेतले आसले इलींग न्हू, उलयतले आसले न्हू ह्या मोडाक जेजूच्या नांवान शांत जा म्हणटले आसले. आमच्या जिवितांत तेन्ना मोड येता तेन्ना आमी कितें उतरां उलयता, मोळा शांत म्हणटा ना न्हू. आतां आमकां एग्जाम्पल आहा, आतां पावसाचे दीस आहा, गडगाडो व्हडलो येता, कितें उलयता आमी, गडगाड्याक कितें कितें म्हणटा न्हू, पावसाक कितें कितें म्हणटा न्हू. आमी पावसाक कांयच म्हणपाचें ना, कित्याक पावसाचे आतां दीस, पावस तर हेतूर पडलेलो मार्चान एप्रिलान जाल्यार आमी पावसाक कितें कितें म्हणूं येताले. कित्याक आतां आमी पावसाक कितेंच म्हणपाचें ना. तुका जाय तूं उलोवंक जाय पावसा, मातशें हांव भायर सरतालें, मातशें हांगासर हांव वयता पळय ते वाटेन मातसो पावस पडो नाका, तो पडला ना, तुका सुकें व्हरता सुकें हाडटा. एग्जाम्पल आमी आसा, आमी कितें करता भायर सरलीं न्हू पावसा मातशें खूब मातशें दुसरे वाटेन वच रे, आमकां सुकें घालाय न्हू, सुकें हाड, सुकें व्हरता आनी सुकें हाडटा. कित्याक अशें आमचें उलोवंक जाय, आमी घेवंक जाय उलोवंक जाय. आनी गडगाड्याक कितें उलयता तुमी, हांव गडगाडो येयलो अशी म्हाजी भुरगीं भियातली हे भियातले म्हणटा न्हू आमी, तेंच घडटा. आमी कितें करूंक जाय, जॉन 14:1 म्हणटा न्हू, 14:1 म्हणटा जेजू म्हणटा हजर कितें जाणाय, तुमची काळजां उसामय जावंक दिवं नाका म्हणटा, शांत जा म्हणटा जेजूच्या नांवान. आमी ते एग्जाम्पल कित्याक वापरता, गडगाड्याक वापरता. गडगाड्या शांत जा रे, जेजूच्या नांवान शांत जा रे म्हणटा, तो मागीर शांत गुडू 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 स्लो जाता, मोठो येयना. आनी आमी कितें उलयता गडगाड्याक पासून वाऱ्याक पासून, वाऱ्या शांत जा रे जेजूच्या नांवान, शांतीन वयता वारें. व्हडले पासून वारें वादळ कशें दिसलें जाल्यार तुमकां हें तुमी उलोवपाचें. आं ना ना पावसाक म्हणना, पावसाचे दीस न्हू, पावसाक म्हणटा केन्ना मार्चान. व्हडलो दीस जाल्यार येवनी, कित्याक पावस येयलो तेन्ना ती पावसाचे दीस तेका येवनी. वाऱ्याक म्हणटा पावसाक ना, पावसाचे दीस न्हू, पावसाक पड म्हणटा. कित्याक हे 3 म्हयन्याचे दीस न्हू, पावस उदक पडना जाल्यार आमकां उदक मेळचें ना न्हू, पावस पडना जाल्यार तेका लागून पावसाक कांय म्हणपाचें ना. वाऱ्याक आनी वाऱ्याक आनी गडगड्याक म्हणपाचें, गडगड्याक शांत जा मोठो दीस जाल्यार, वाऱ्या उसामळ जावं नाका, जेजूच्या नांवान शांत जा. म्हाज्या नांवान न्हू हय तुमी म्हणशान बीन वाऱ्या शांत जा म्हाज्या नांवान म्हणशीत जाल्यार तें जावचें ना. जेजूचें नांवूच घेवंक जाय, असो जेजूच्या नांवाकूच पदवी आहा. आमी जेजूचें नांव वापरूंकूच जाय सगळे कडेन. पळय जेजूच्या आनी पळया फुडें म्हणटा मागीर तो, त्या वेळार त्याचे सरशिले येवन त्याने तांकां जागो केलो आनी म्हटलें गुरुजी गुरुजी आमी मरता. आनी उठून वाऱ्याक आनी उसामळ लारांक त्याने बेश्टायली आनी ती थांबली आनी थंडाय जाली. पळय कितें म्हटलें, बेग्यान ते भियाले शीत सारकें उदक भरलें घरान सारकें आनी उसामळ जालें सारकें. म्हणजे तांकां आतां कितें करपाचें काय, आमी आतां बुडटा मोरता म्हणटा. आमी म्हणटा न्हू केन्ना केन्ना कितें येयलें व्हडलें वादळ येयलें कितें येयलें आतां आमी दिसता मोरता दिसता म्हणटा न्हू आमी, म्हणिना. तेंच्यांनी कितें केलें, मोरता म्हटलें तेन्ना कितें जालें, तांकां ते सैतानान आनीक दाखयलें. तांकां कित्याक वादळ येयलें तेका खबर आसली. हेका तर आमी आतां जेजूकूय तेच्या भितर मारुया, बुडोवया आनी जेजूक मारुया. कित्याक जेजूच्या वरवीं आनीक मिलाक जावपाच्यो आहा न्हू फुडें. तेका लागून तेका खबर आसली म्हणून तो तेकाय मारूंक करतालो जेजूक. पूण तेका खबर ना जेजू कडेन पदवी आसा तेका वाऱ्याक बेश्ट्याक हें करपाक. कित्याक हे सगळे संवसार जेजून रचलेलो, जेजूकूच खबर आसली हेका कशें शांत करपाचें, कितें करपाचें तें. चिसांक जाणा आसलें शीस, पूण चिसांनी जेजूक उठयलो. आमकांय वादळ येता तेन्ना आमी कितें करपाचें सांगलां न्हू तुमकां, आमी जेजूचें नांव शांत जा जेजूच्या नांवान, तें वादळ शांत जाता. जेजूनी तोहेंच केलें न्हू. आमी म्हणपाचें ना शिसा भाशेन आमी जावपाचें ना. वाऱ्याक आमी उसामळ जालेल्याक जेजून कशें हें केलें तें पळोवया आमी. थांबोन आसतना आनी
थंडाय जाली म्हणटा पळय. जेजून एकूच म्हटलें वाऱ्याक शांत जेजूच्या नांवान, तेन्ना तें शांत जालां. आनी त्याने तांकां म्हटलें खंय पावलो तुमचो भावार्थ. पळय जेजू शिसांक जाता आमकां विचारतलो न्हू मागीर. आमी तर डुबाव धरीत आनी हें करीत जाल्यार आमकां विचारतलो न्हू तुमचो भावार्थ खंय पावलो. हां विचारतलो आमी तर डुबाव धरून तर मागणें करीत आनी कितें करीत जाल्यार आमच्या फॅमिलीन कितें प्रॉब्लम येयले, कितें मोड येयले जाल्यार आमी उसामय जाली जाल्यार तुमचो भावार्थ खंय पावलो. हां भावार्थ म्हणजे कितें जाणा न्हू. दिसना ते वस्तूचेर आमी सोत मानता. म्हणजे म्हाका हें म्हाज्या जिवितान हें म्हाका दिश्टी पडना. म्हज्या जिवितान आतां कितें दुयेंस येयलां, कितें येयलां तें म्हाजे कुडीन आसा, पूण म्हाका तें भावार्थ धरता हांव तें ऑलरेडी जेजूच्या नांवान गेलें म्हाजे कुडींतले, सेपरेट जालें आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला ऑलरेडी. म्हाजे कुडीन आसा पूण हांव भावार्थान मागता. तेन्ना कितें जातलें हें दुयेंस आमच्या जिवितांतलें कोर सरोन वयतलें. केन्ना वयतलें जेन्ना आमी भावार्थ धरता तेन्ना, भावार्थान उलयता तेन्ना. भावार्थ आमकां कितें सांगता सांगलां न्हू. दिसनातले वस्तूचेर आमी कशें सोत मानता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आनी त्याने तांकां म्हटलें खंय पावलो तुमचो भावार्थ. आमकां विचारतले ते क्वेश्चन मार्क घालून खंय पावलो तुमचो भावार्थ. तुमी भावार्थ आहा म्हणटात पूण खंय पावलो तुमचो भावार्थ. भियोन आनी अजाप जावन ते एकमेकाक म्हणटाले वो कोण जायत तर. पळय आमकां विचारतले न्हू वो कोण तर. हेका म्हणटा तो खंय पावलो तुमचो भावार्थ. भियोन आनी अजाप जावन एकामेका आमी म्हणटली न्हू कोणी तर आतां तुमच्या जिवितान एक पास्टर येयलो आनी कितें सांगलें तुमकां आनी तेंच्या थंय तुमकां मिलाक करून दाखयली. आरे हो आनी कसलो रेचो कहो भावार्थ रे. सो हांव कितलो हेका भावार्थ रे म्हणिना आमी म्हणटा न्हू. आनी पळय रोखडेच आमी आतां इतले दीस मागणें करताले, इतले उलयताले, आमकां एकूय मिलाक जावंक ना. आनी हो येयलो आनी हात धरलो आनी हेणी तेवकडेच मिलाक करून दाखयली. कसलो हेचो भावार्थ आमी म्हणटाले न्हू मागीर. तशेंच जेजूकूय ते म्हणगले पळय. ताणें तांकां म्हटलें खंय पावलो तुमचो भावार्थ. भियोन आनी अजाप जावन ते एकमेकाक म्हणटाले वो कोण जायत तर. पळय तो आतां जे क्वेश्चन करता पळय शिसूय कोण काय म्हणटा तो. कित्याक वारें आनी दर्या तो हुकूम घातल्यार आनी ते तेंचे आयकता. पळय वारें आनी दर्या पळय जेजू तेंच्या सांगाताक आसलो, सगळ्यो मिलाक केल्यो, सगळें केलें. विचारता पळय तो वो कसलो भावार्थ, खंयचो हो भावार्थ हेचो. आनी म्हणटा खंय तर म्हणटा कोण रे तो, कोण तर जायत वो. पळय ते आतां जेजू कोण ते म्हण विचारता पळय म्हणजे हेचे आतां आयकता. जेजू जाणा न्हू तुमी ह्यो संवसार बिफार सगळो कोणी रचलेलो जेजून न्हू. जेजून रचूंक ना हें सगळें. सो पयलीं स्टार्टींग न्हू जेनेसिसान आहा न्हू तेंकां पळय तरी ते विचारता ह्यो कोण तर काय म्हण विचारता. कित्याक वारें आनी दर्या हुकूम घातल्यार ते त्याचे आयकता. वारें सुद्दां आयकता म्हणटा पळय. आमचें आयकचें ना. जेजून आमकां पदवी दिवंक ना वाऱ्याक हुकूम घालपाक बी. तें कळ्ळें न्हू आतां. उसामय वारें येयलें घोडगालें उसामय जावपाचें ना आमी. जेजूच्या नांवान शांत जा तें शांत जाता. आतां हे शिसांनी कितें केलें शीस भियालें न्हू आमी भियोवपाचें. आमकां जेजून पदवी दिल्या ते आमी वापरपाची पदवी. जेजून तशी पदवी वापरली तशी आमी वापरूंक जाय. जेजून कितें केलें ताका शांत केलें, सोमतें शांत जालें. आमकांय आसा न्हू कितें येयल्यार मोड आमच्या जिवितान आमी उलोवन घेवंक जाय. आमी आयकोवपाचें ना. कोणी तुका कितें सांगलें आमी आयकपाचें ना. आमी थंयसरूच कॅन्सील करपाचें. हें म्हाज्या जिवितान ना. हें आमच्या घरान असलें मोड येवचें ना. आमच्या घरान झगडीं जावची ना. आमी उलोवन घेवंक जाय. आमी कितें करता दुसरो येतलो आनी म्हाज्या जिवितान काम करतलो. दुसरो येतलो आनी आमगेर मागणें करतलो आनी मागीर हांव पेकोणी मेळटली म्हाज्या चेड्याक म्हाज्या भुरग्याक. आमी दुसऱ्याचेर डिपेंड रावपाचें ना. आमकां जोन एकल्याक जेजून पदवी दिलेली आसा. आमी केन्ना वापरतली ती मरतकू. आतां जिवी आसतना आमी करून दाखोवंक जाय न्हू. आमी जिवी आसतना करून एक भाव आतां सांगता कितें जाणा आपूण म्हणटा जिवे आसतनाच म्हणटा कोणाक कितें कितें दिता म्हणटा. कित्याक मागीर मरतकू म्हणटा फायदो ना म्हणटा. ताका म्हणटा मागीर व्हडले आतां खंय 20,000चे खंय कोणी खंय बँड लायल्ले खंय मोड्यार खंय फायदो आहा काय म्हणटा तो 20,000चे बँड लावन. जितो आसतना तर कितें खावयल्लें जाल्यार फायदो आहलो म्हणटा. तो म्हणटा मेल्लो आयकतलो कोण म्हणटा खंय आरे बँड लायला व्हडले रे
तो मेलो आयकतलो रे ते मेन म्हणटा खंय आयकतलो मेन आनी तो आसता भाव सारको ते आतां कोणाक रे ते बँड तो मेलो मरे म्हणटा तो आयकतलो तेजे बँड ते जितो आसतना एक चाव पासून म्हणटा ताका दिवंक ना म्हणटा तोय तोय तोच म्हणटा तर म्हणटा जितो आसतना म्हणटा कोण कितें कोणाक दिना म्हणटा ताका लागून आपूण म्हणटा जितो आसतना म्हणटा कोणाक कोणाक कितें कितें दीत आसता म्हणटा कित्याक हे म्हणटा मेल्या उपरांत दिवपाक मेळना म्हणटा मेल्या उपरांत म्हणटा तुमी फळां लावन कितली माती हें घाला फुलां घाला वाती लाया ते ताका पावता काय म्हणटा कांयच ना जेवण दिया तुमी भरपूर म्हणटा कांय फायदो ना म्हणटा जितें आसतना कितें करता न्हू तें तुमच्या जिवितांत जातलें म्हणटा आमी थंयच न्हू आमची आजी आसली नानी आमची आसली आईची आई ती आसली न्हू ती कितें म्हणटाली तिका आमगेर दवरलेली आमी आनी ती कितें म्हणटाली सोदीत म्हणटाली आमी कितें करताली आमगे तूं जाणा न्हू आदी आमगेर जेजूक मानच्या पयलीं आमी बेरेस्तार सोमार बी नुस्तें खायनासली न्हू तिका आमी कितें करताली आमी तिका सोद्दी नुस्तें दिताली कालचें आसतालें न्हू तें काडून फ्रिजीन दवरतालें आनी आमी तिका सोद्दी दिताली आनी तिका बरें बरें खावयलां आमी ती कितें म्हणटाली हांवें म्हाज्या घरा कडेन सुद्दां इतलें खावंक ना पूण तुमगेर खाल्लें म्हणटा आपूण कित्याक जिती आसतना तांकां खावंक जाय मागीर मरोन कांयच फायदो ना तूं कितलेंय कर तें फायदो ना तुजें दुसऱ्यांक जेवण दी पावता तिका ना न्हू ताका लागून आमी जिती आसतना आमी कितें करतात तें देवाक करता आमी आनी देव आमची ती मागणी आयकता आनी पळयता आमकां कितें करता तें आमकां खबर ना तो म्हणटा न्हू तुमी ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक केल्यान तें म्हाका केल्यान म्हणटा जेजू सांगता पळय कितें जेवण दिल्यार कितें ते म्हणटा केन्ना दिलें सायबा तुका आपूण जेवण केन्ना तुका हें केल्लें रे म्हणटा पळय तेन्ना आमकां आमी कितें म्हणटा तें आमी ल्हानांतल्या भावांक केलां तें तुमी कोणाक केलां तें जेजू म्हणटा तें म्हाका केलां म्हणटा आमकां खबर ना पूण आमी उलयता आनी आमी घेता आमी शिसा भाशेन जावपाचें न्हू जावपाचें शिसा भाशेन ना न्हू शीस भियाले तशें आमी भियापाचें ना आमकां जेजू आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना आमकां दिला आमकां जेजू आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला ना न्हू तूं टिमोटी 1:7 म्हणटा न्हू जेजून आमकां गोठायचो मोगाचो आपदामणीचो आत्मो दिला म्हणटा भिरांतीचो आत्मो आमकां दिवंक ना म्हणटा तुमकां भिरांत येयल्यार सुद्दां तुमी हें कोटेशन रात दीस म्हणपाचें तुमी आनी तुमकां दिसता हे मोड कशें येता जाल्यार तुमच्या जिवितांत वादो येता जाल्यार तुमी साम्स 91 म्हणटा न्हू 11:10 लायन कितें म्हणटा पळय तुमचे सायडीक म्हणटा 1000 जावन 10,000 सायडीक पडटले तुका कांयच जावचें ना म्हणटा न्हू आमी कितें बिलीव करता साम्स 91 आमी बिलीव करता जाल्यार आमच्या जिवितांत हें मिलाक जातली ते एग्जाम्पल आमचे न्हू मावशी आसली तिंगेर न्हू पयलोच पावस पडलो न्हू सगळे गॅटरांतलें उदक आनी सगळें न्हू भितर तिंगेर सगळें आनी फाटल्या दारांसून हळशीक सगळी पॅम्पर आनी कितें कितें सगळो कचरो सगळो तिंगेर भितर येतालो रातचो न्हिदलो म्हणटकूच पावस मोठ्ठो पडलो म्हणटकूच सगळें भितर भितुना सगळीं तेंची भिजताली मागीर ती म्हणगली कितें फोन केलो म्हाका आनी म्हणटाली कितें म्हणूंक हांव म्हणगली उदीक पळय गो वाज हाडलो भरून बालद्यो उडोवंक सारको वाज येयलो आपणाक म्हणटालो कितें तरी करूंक आपूण मागीर हांवें सांगलें तूं साम्स 91 म्हूण म्हाज्या घरा भोंवतणी कांय जेवचें ना आनी साम्स 91 1000 हे सायडीक पडटले 10,000 हे सायडीक पडटले पूण म्हाका कांयच जावचें ना आमच्या घरांनी उदीक पासून येवचें ना येती म्हणीच रावली उदक येयलें पूण पाऱ्याक सारकें सोपाराक पेऱ्यान येयलें खंय म्हटल्यार भितर येवंक ना पळय जेजूक पदवी आसा न्हू ताका लागून तुमकां सांगता वारें येयलें वादळ येयलें भियो नाका तुमकां पदवी दिलेली आसा देवान ती उसारा तुमी उसारून आमी घेवं येता आमकां आनी कितेंच ना फकत देवाचें उतर आमकां सेट फ्री करता आनी आमकां कितेंच वाट फ्री करिना खंयचें उतर आमकां देवाचें उतर जेन्ना तुमी देवाच्या उतरान रिगून रावतात न्हू तेन्नाच आमकां सेट फ्री जावंक मेळटा सुटका मेळटा आमकां नाजाल्यार तुजे कडेन तर देवाचें उतर ना जाल्यार तूं कितें सांगतलें सगल्यांक वचोन म्हज्या पासत माग गो म्हज्या पासत म्हाका प्रे कर गो म्हाका हें जालां तें जालां सगल्यांक सांगात सुट्टलें आनी तुजे कडेन तर देवाचें उतर आसा न्हू जाल्यार तूं कितें करतलो तूं बसतलो एका जाग्यार
आनी रोजरी घेतली आनी रात दीस म्हणीत रावतली. आर्गां तुका जी तुज्या घायान ऑलरेडी बरी जाल्या. हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड म्हाजेर सैतानाक दुयेंसाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना. आनी दुयेंस कशें येता आमकां? श्रापा वरसून दुयेंस येता. श्राप घालूंक जाय आमी. हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड दुयेंसाक, द्रोगाक, रागाक, श्रापाक म्हाजे वयर कुडी वयर कसलोच अधिकार ना. आमी तुसामय जावपाचें ना. आमकां दुयेंस हें मरोंक ओडचें ना. आमकां दुयेंस हें कित्याक येता? आमच्या जिवितांत मिलाक जावपाक, टेस्टिफिनी दिवच्याक. कित्याक तुका मागीर टेस्टिफिनी कशी येतली? तूं तो देवाचें उतर उलयना जाल्यार टेस्टिफिनी जातली तुज्या जिवितांत? तुका दुयेंस येयला आतां, तुका तर टेस्टिमनी दिवंक जायी जाल्यार तुज्या जिवितांत तूं उलोवन उलोवन टेस्टिमनी जाता न्हू आमची. आतां म्हाजी हांवें पळय ती केसोयेची तर हांव बसोन रावल्ली जाल्यार म्हाजी केसोयेक पेकची नासली न्हू रोखडी. आमच्या जिवितांत आमी कितें उलयता तें आमचें दळलेलें आसता. आमकां तर बेग्यान पेकोवणी जाय जाल्यार आमी रात दीस देवाचें उतर उलयत रावंक जाय आनी तितून भितर रिगून रावंक जाय. देवाच्या उतरान रिगून रावता तेन्ना कितें जाता? आमचें भावार्थूय वाडटा आमचो आनी आमकां उर्बा येता उलोवच्याक सारकें देवाचें उतर. आनी नाल्यार आमी ओगीच बसतली आनी हेचेर ह्या प्रिचराचेर त्या प्रिचरांचेर आमी कितें करतली? हें करतली, उलोवंक शिकयतली आमकां. आमकां तर देवाचें उतर नाका. देवाचें उतर आमकां जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर उलयत रावंक जाय. उलोवन पेखोवणी येता. जेजून कितें केलें? बेश्टो रावलो. जेजू बेश्टो रावलो जाल्यार बुट्टलो आसल्यो सगळींच न्हू. जेजून कितें केलें? उलयलें उतर आनी उलोवन घेतलें. तो आमकां दाखयता तुमकांय पदवी दिलेली आसा. आपणीन कशें तें मोड शांत केलें उलोवन शांत जा जेजूच्या नांवान. तशेंच तुमच्या जिवितांत मोड येता कितें येता तेन्ना आमी कसलीं उतरां उलयता? कोणाची उतरां उलयता आमी? आमी प्रिचरांक आफयता आमच्या घरान आमगेर मोड येयला यो रे मातसो प्रे कर रे म्हणटा काय आमी चिसा भाशेन जाता काय आमी जेजू भाशेन उलयता उतरां? जेजून आमकां शिकयल्या ती उतरां आमचें दवरलेलें आसा. आमकां तर उलोवंक जाय उतरां जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. देवाचें रिगून म्हणजे कितें? तुमी देवाचें उतर रात दीस आयकूंक जाय. जेन्ना तुमचो आयकून तुमकां भावार्थ येता येयना? रोमन 10:17 म्हणटा देवाचें उतर आयकूनच भावार्थ येता म्हणटा आमकां. आनी 2 भासाची उतरां आसा. एके कडेन सैतानाची आसा उतरां, एके कडेन देवाची उतरां आसा. आमी कोणाची उतरां आयकता? ती कोणाचो भावार्थ सैतानाची उतरां आयकता जाल्यार आमकां कितें जाता? तेच्या वाटेन वयता आमी. देवाचें उतर आयकता जाल्यार आमकां देवाच्या उतरान आनीक भावार्थ येता. आमचें दवरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर आयकता आनी कोणाचें उतर आमी हें करता तें पाळटा आमच्या जिवितांत. आमकां दाखयता तो. आमकां कितें दाखयतलो तो? तुमकां दाखयना? मॉलान वता तुमी एक घेतल्यार एक फ्री दाखयना ऑटो? तो दाखयता आमकां. एक दुयेंस घेतल्यार दुसरें दुयेंस फ्री. सैतानूय दाखयता, वय दाखयता आनी जेजू दाखयता तुज्या जिवितांत तुका सगल्या हितून तुमकां सेट फ्री केल्या, सुटका दिल्या. जेजू सांगता पूण हो सांगता एक घेतल्यार एक फ्री. आमी कोणाचें घेता? चडशें आमी हेचें मानता न्हू. तेका लागून आमचें दवरलेलें आसा. आमी तेका लागून रिगून रावंक जाय देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरान जेन्ना आमी रिगून रावता तेन्ना आमकां कितलें दुयेंस येवं कितेंय येवं येतलें, मातशें तेंकतलें पूण वयतलें. कित्याक? तुज्या भितर उतर आसा आनी तूं उतर उलयता हा देवाचें उतर. जितलें उलयताय तेन्ना तुका जिवितांत तुका मिलाग्री घेवंक मेळटा. आमकां येयना? आमकां येता टेस्टींग. कितलें येता टेस्टींग सारकें. केन्ना रातचो बीन पांय दुखता सारकें कसलें दुखता पूण आमी उलयना. देवाचें उतर सांगता न्हू तुजो पांय कोणाचो? जेजूचो पांय. जेजू हो पांय तुजो पांयांक कांय नासलें, म्हाज्याय पांयांक कांय ना. रातचो बीन कसलो कितें मारताले सारकें. कितें करता? आमकां जाय तें आमी उलयता. तर तुमकांय जालें न्हू तुमच्या जिवितांत? तुमकां दिना जेजून पदवी. आमकां सगल्यांक दिल्या. दिवंक ना? सगल्यांक दिल्या न्हू पदवी. सगल्यांक उतर शिकयलां देवाचें. कशें घेवंक जाय, कशें उलोवंक जाय तें आमचें दवरलेलें आसा. आमी कितें करता? रोखडीच दुबावता. दुबाव दवरलो म्हणून कितें जाता? आमी जेम्स 1:6 म्हणटा न्हू. जेम्स जाकोबाची चीट 1:6. आमी कितें करता? दुबाव दवरलो म्हणटकू एक वाऱ्यार हालता व्हडे ते तसली म्हणटा आमी मनशां आतां. वाचया आमी मुद्दाम जेम्स
1:6 पळोवया कितें म्हणटा तें. आमी तो दुबावाची मागणी करीत जाल्यार कितें जाता तें. पूण भावार्थान ती मानूंक जाय. आमी आतां मागणे केले ते कशें मानूंक जाय, भावार्थ धरूंक जावो. आतां तुवें जेजू म्हाका ऑलरेडी बरें केलाय, करतलो न्हू, ऑलरेडी आमकां केलाय तुवें बरें. ऑलरेडी म्हाका सुटका फावो जाल्या जेजूच्या नांवान. म्हाजो घोराबो बरो जाला. म्हाज्या घोराब्यान सगळी शांती, सगळे संस्कार येयले जेजूच्या नांवान. गिरेस्कार येयली, सगळे आमी मानून घेतले हे सगळे आमी. आनी रोखडोच तो दुबाव घालूंक येता आमच्या जिवितांत. खंय गो तुका दिश्टी पडटा, खंय गो तुका गिरेस्काय दिश्टी पडटा, खंय गो तूं बरें जालाय. मागीर कितें जाता, आमी रोखडीच आमचें मन खंय वयता, रोखडीच तेंच्या उतराचेर वयता. थंय उतराचेर गेले म्हणून कितें जाता, आमी दुबाव धरता. आनी दुबाव तांकां मागीर कांयच मेळना. पळय वाचता, पूण भावार्थान ती मानूंक जाय. कसलो दुबाव धरिनासतना, दुबाव धरता ती वाऱ्यान आलता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा सारखी. दुबाव धरता पळय ती कसली मनशां पळयला न्हू दर्यान ती लारां कशी आलता, तसली मनशां आमी म्हणटा. मागीर दुबाव धरता तेंकां म्हणटा, आनी फुडें आहा तेंकां म्हणटा कांयच मेळचें ना म्हणटा तसल्या मनशांक. आनी दोशी ती ओडून सोडून थीर पावलांनी चलून असली मनशांनी आपूण मागता ते सर्वेस्वर करसून आपूण घेतले म्हणून चिंतूंक फावना. असली मनशां तर दुबाव धरून मागता जाल्यार तेंच्यांनी देवा कडसून मेळोंक देव आमकां कितें दितलो म्हणून चिंतूंक पासून कळना म्हणटा. कित्याक दुबाव धरून मागल्या न्हू. जातलें कोणी सांगलें तुका तुज्या जिवितांत जावंक दुबाव धरता, जातलें काय जावचें ना, जातलें काय जातना. तसली मनशां आमी जावंक कळना. आमी कसलीं मनशां जावंक जायी, देवाच्या उतराची मनशां जावंक जाय. आमी देवाच्या उतरान आमकां कितें मेळटा ते उतराची आमी जावंक जायी. आमी तर जायत दुबावाची जाल्यार आमकां देवा कडसून आमी कितले मागण्यांक चड, कितले रिट्रेट कर, पूण तुजी मागणी कसली आसा, दुबावाची. तुका दुबाव धरीत जाल्यार कांयच तुका मेळचें ना म्हणटा. आमचे कडेन जाता न्हू केन्ना केन्ना दुबाव येता न्हू, तेन्ना आमी ही दुबावाची मागणी आसा आमचे कडेन जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना. आमकां फकत देवाच्या उतरोन आमी फकत पयलींतल्यान म्हणटा आमी कितें मागलां तें आमी सोत मारूंक जाय. कितें आतां तुवें मागलें तुज्या जिवितांत, तुका आतां कितें जाय तुवें सगळें घेतलंय जिवितांत, तुज्या जिवितांत सगळें जालें बरेंपण तुवें सगळें घेतलंय आनी तुवें स्वत मानूंक जाय खरेंच म्हाज्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो मिलाग्री जाल्यो. आमी कितें करता, रोखडोच आमकां कितें येता, दुबाव येता. जातलें काय जावचें ना. तेणी मागणें केला रे, जालें बरें म्हणून, पूण म्हाका दिसना. दुबाव येता म्हाका जालें. आनी थोडी कितें करता, येता न्हू मागण्यांक बिगण्यांक, पांय पळयता, पांय बरो ना जाल्यार आवय जावकूच ना सारको. कितले मागणे केले, ते पास्टरान केले मागणे, हेणी मागणे केले. असली मागणी करीत जाल्यार दुबावाची आमकां मेळटलें म्हणटा. कितें तें देवा कडसून कांयच मेळचें ना म्हणटा देवा कडसून. आमी कितली मागणी केली, कितलेय केले जाल्यार आमकां दुबाव धरता तेंकां कांयच मेळचें ना. आमकां कितें सांगता, मार्क 11:23-24 कितें सांगता आमकां, तुमी त्या तुमच्या दोंगरा कडेन उलया म्हणटा, तुमच्या दुयेंसा कडेन पिडे कडेन उलया म्हणटा. तुमी कशी उलयतली, आमी दोंगरा कडेन आमच्या कशी उलयतली, भावार्थान न्हू, भावार्थान उलयतली न्हू आमच्या दोंगरा कडेन. दोंगर म्हणजे कितें आमचें सगळें. आतां हांगला तुमकां प्रॉब्लम, तुमकां दुबाव धरीन आसा, तुका आतां प्रिचरान सांगलें कोणी तुका कसलें दुयेंस आहा आनी तुका मागणें केलें आनी तुका सांगलें कितें मागणें करून बीन तूं ऑलरेडी बरें जालाय गोजेच्या गायांनी. आमी स्वत मानतली, आमचे कुडीन दुयेंस आहा आमी स्वत मानतली. आमचे कुडीन दुयेंस आहा आमी स्वत मानतली. जेच्या गायांनी तूं ऑलरेडी बरें जालाय गो. आमकां कितें जाता, आमकां फकत पळोवंक जाय खरेंच देवाच्या उतरांत आसा पेखोडी काय. आमी कितें करता, रोखडीच दुबाव धरता.
त्या पास्टरान मागणें केल्लेले गो तितल्याच पुरती म्हाका बरें दिसलेलें गो. मागीर आमी खंयच्या पास्टराक सोदूंक वयतलीं. तूं तर शिकलोय देवाचें उलोवंक आनी घरा कडेन त्या पास्टरान कसलें मागणें केलां तें म्हाका मातशें बरोवन दी रे म्हणून तूं तर हांव घरा कडेन वचोन तें शिकता आनी वाचता आनी म्हणटा जाल्यार कितें जातलें आमचो भावार्थ वाडटलो न्हू आनी आमकां आनीक पेखोणी मेळटली त्या उतरान सारकी. तें आमी कितें करूंक जाय आमी पास्टरा कडेन वयता मागणें करता तें विचारता आमी ताका म्हाका मातशें बरोवन दी रे तुवें कितें म्हणून मागणें केलां तें हांव घरा वचोन मागीर म्हणटा. रातची आमकां पेन येयली मागीर रातची पास्टराक सोदूंक वयतलीं. ताका लागून आमीच शिकोवंक जाय. शिकली म्हणून कितें जाता आमकां आमी शिकली जाल्यार आमकां केन्नाय हें करूंक मेळटा न्हू मागणें करूंक मेळटा न्हू. तूं केन्नाय कर न्हू मागणें रातचें उठ सकाळचें उठ तुजें पासत कितें तुजें कुडीक जालें जाल्यार उठ आनी तूं घे मागणें न्हू. तशें आमच्या जिवितान आमी कितें करता दुसऱ्याचेर डिपेंड रावता. दुसऱ्याचेर आमकां डिपेंड रावंक कळना. शिसांनी कितें केलें शिसूय दुसऱ्याचेर डिपेंड रावले जेजूचेर न्हू. थंय आमी जावपाचें न्हू. आमी जेजून कितें आमकां शिकयलां तें आमी घेवपाचें. जेजून कशें कमांड केलें जेजून कशें ताका शांत केलें कितें उलयलें तें आमी चिंतूंक जाय. तें आमी उलोवंक जाय आमच्या जिवितान. आमी उलयता तेन्ना कितें जातलें आमकांय कळचें ना पूण आमच्या जिवितान केन्ना मिलाक जाता ती आमकां कळचें ना. कित्याक तूं मागीर म्हणटलें कितलें ओय म्हाका मगो हांगा दुखतालें गो हांव कितें म्हटलेलें तें म्हाका खबरूच ना पूण म्हाजें तें बरें जालें. कितें तूं जेन्ना तुजें तें लक्ष नासता तुजे कुडीचेर तुजें खंय आसता लक्ष देवाच्या उतराचेर शिकपाचें उतरार आसता. तें शिकोवणेर तुजें केन्ना पेखोवणी जाता तुका कळची पासून ना. ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी खंयचीं उतरां उलयता तें पळोवया आमी मार्क 11:20 देवाचेर बावार दवरात. कोणाचेर देवाच्या उतराचेर बावार दवरा म्हणटा. देवाचेर म्हणजे जेजूच्या उतराचेर आमी बावार दवरूंक जाय. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या कायजान डुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें. पळय कितें म्हणटा हांगर तो तूं आतां कितें उलयलाय कितें तुवें आतां तुजें मागणें केलाय तुवें जेच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरो जाला पूण म्हाजे कुडीन म्हाका आहा पेन पूण हांव जेजूच्या गायांनी बरो जाला हांव म्हणटा दुबाव धरिनासतना म्हणटा हांव तेन्ना तें तुजें जातलें म्हणटा तो दुबाव धरिनासतना आनी तुका एक दीस पेखोणीच मेळटली. म्हाज्या न्हू फाटल्या दिसांनी न्हू मार्च एप्रिलान न्हू म्हाज्या अड्ड्यान न्हू हांगासर असलें दुखतालें सारकें किसरा खंय मारताली सारकी आनी हांव कितें म्हणटालें जेजू तुज्या घायांनी हांव बरी जाली सारको 1 म्हयनो को सारको तशेंच रावली. हांव डॉक्टरागेर बीन वचोंक ना कित्याक हांव जाणा न्हू म्हाजी कूड जेजूची कुडीक कांय नासलें थंय म्हाजे कुडीक कांय नासलें. हांव म्हणटालें तूं म्हाजे कुडीन इल्लीगल येयलाय तूं आत्ताच्या आत्तां वचोंकूच जाय हे कुडींतली सेपरेट जावकूच जाय. हांव मागणें म्हणटा 1 म्हयनो जालो तरी म्हाका पेखोणी मेळना म्हणटा देवाचें उतर. म्हाजें जेजून तें हें घेतलेलो न्हू चाबूक मारलेलो तो म्हाज्या अड्ड्या खातीर मारलेलो चाबूक आनी त्या अड्ड्या वरवीं म्हाजे अड्डे बरें जाला. हे पासून हांव म्हणटालें सारकें 1 म्हयनो जालो तशेंच आहा सारकें कांय चेंजिनेस ना. देवाचें उतर म्हणीत आहा आनी वाचता तशीच किसरा खंय मारता सारकी आनी जेजू तुज्या घायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या रे जेजू तुवें म्हाजी सगळी दूख घेवन मेलाय रे कुडसार तूं म्हाका एक्सचेंज ऑफर केला म्हाजी ही कूड तुवें घेतल्या आनी तुजी कूड म्हाका दिल्या म्हणटा हांव सगळीं देवाचें उतर म्हणीत आहा. प्रिचिंगाकूय वयता वास्को वयता रिट्रिटाकूय वयता फोण्या सगळें करता पूण दूख आसा तशीच आहा म्हणून हांव उलयना दुखी कडेन हांव उलयता आहा ते दुखी कडेन. हांव तिका म्हणिना बाबू करिना तिका दुखीक म्हाजे हांव तूं इल्लीगल येयला म्हाका दुखता तेन्ना म्हणटा हांव तूं म्हाजे कुडीन इल्लीगल येयलाय आनी म्हाकाच खबर ना. हांव 2 म्हयने जाले न्हू हांव म्हाजी चॅक करता म्हाका याद पयलीं म्हाका खबरूच ना मागीर म्हाका एक दीस याद येयली म्हाका दुखतालें म्हाका केन्ना गेली ती म्हाकाच खबर ना. कशें जाता हें देवाच्या उतरान जेन्ना तूं रिगोवन रावता तेन्ना तुका कळना तुजी दूख खंय आसता कितें आसता तें दूख तुजी केन्ना वयता ती तुका कळना आनी तूं जर तें शितीत दिवशी ते कुडीचेर आयज वयतली फाल्यां वयतली केन्ना वयतली अशें म्हणून करशीत न्हू ती दूख तुजी वयचीच ना आनी तूं शितिदान ती दूख तो जेजूच्या हातीन घालशीत जेजू ही दूख सगळी तुजी रे जेजू म्हाजी काय न्हू अशें म्हणून तूं जेजूचेर घालशीत तुका केन्ना याद पासून उरची ना.
तुका दूख येयलेली केन्ना आनी दूख तुजी केन्ना गेली ती सुद्दां तुका याद वयची ना. तशेंच म्हाज्या जिवितांत म्हाकाच खबर ना केन्ना म्हाज्या जिवितांत ती दूख गेली आनी म्हजी अर्दे दुखाना जालें बरें जालें जेजूच्या गायांनी. आनी कोण म्हाज्या जाग्यार तर आसता जाल्यार डॉक्टरागेर या म्हणचे या म्हणटलो आसलो. हांव जाणा न्हू डॉक्टर कितें रिपोर्ट दितलो तो. डॉक्टर तुमी पयल्यार न्हू मातशें कितें जाल्यार तुमी कसलो रिपोर्ट दिता तुमकां गेल्यार तुमी बरयता सांगता तूं बरें जालाय गो म्हणून. ना गो ही टॅबलेटां घे गो तूं बरें जातलें म्हणटा ना. तो कितें करता आनीक फुडलो फुडलो रिपोर्ट सांगता तुका. त्या कारण डॉक्टरागेर वचपाचें भोवनूच करपाचें. कित्याक हांव तुमी वता हांवें म्हाजो भावार्थान हें केलां आनी हांवें ताका लागून तुमी डॉक्टरागेर वसा म्हणून कितें करा डॉक्टराक पयलीं देवाच्या हातान घाला. सर्वेस्वराचो आत्मो डॉक्टराचेर आसा देवाचो फावर म्हाजेर आसा. हो डॉक्टर न्हू जेजू तूं म्हाका चॅक करताय आनी तो कितें रिसिप्शन दिता कितें दिता तें तुजें जेजू दिता म्हाका तूं. आनी टॅबलेटां घेताना तुमी कितें म्हणपाचें जेजू हांव हें तुजें मांस खाता रगत पियेता म्हाका ह्या टॅबलेटांनी सायड इफेक्ट कांयच जावचो ना. आमी अशें म्हणून टॅबलेटां घेवंक जाय. आनी मागीर आमी अशें म्हणून घेता न्हू तेन्ना आमकां सायड इफेक्ट बीन कांय जावचो ना. आमी टॅबलेटां म्हणून घेयच जाल्यार सायड इफेक्ट. कित्याक हांव एकदां न्हू हांव वॅक्सीन घेवंक गेल्लें. वॅक्सीन घेता न्हू तें आनी वॅक्सीन घेवंक गेलें हांवें कितें म्हटलें जेजू हें वॅक्सीन न्हू आं. सगळीं जाणां म्हणनागलीं कितें जाणां आवय वॅक्सीन घेतल्यार म्हळ्यार थोडी घट जाता थोडी हांतरुणार पडटा तांकां चलोंक जायना आनी कितें आमकां तें वॅक्सीन हांव घेवचें नासलें हांवें घेवकूच नासलें वॅक्सीन. हांवें निम्माणे घडीक आमकां पुण्यान वचोंक जाय आसलें रिट्रीटाक म्हणून न्हू वॅक्सीन घेवचें पडलें. कित्याक थंय म्हळ्यार ट्रेनीचेर त्रास करता मागीर तें वॅक्सीन तोपता आनी कितें कितें ताका लागून हांवें घेतलेलें. हांव गेलें वॅक्सीन घेवच्याक. जेजू हें तुजें रगत म्हाज्या भितर वयता हें तुजें तुजी ही सगळी इंस्ट्रुमेंटां आनी म्हाका हेतूर कांय सायड इफेक्ट जावचें ना. आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमी घेतलीं न्हू. आमच्या जिवितांत आमी कितें उलोवंक जाय तें आमचें धोलें आसा आनी म्हाका सायड इफेक्ट बीन कांयच सांगना. लोक कितें कितें म्हणटालो न्हू सगळीं जाणां वॅक्सीन घेतल्यार हें जाता तें जाता. कित्याक आमी तें कितें म्हणून घेवंक जाय जेजूचें रगत म्हणून घेवंक जाय. जेजूचें रगत म्हणून घेता तेन्ना कितें जाता आमचे कुडींत रगतूच जाता जेजूचें. आनी आतां पळोवया तो आमी दुबाव धरता न्हू तेन्ना कितें जाता तें पळोवया आमी. देवाचेर बावर धरा हें हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें म्हणून भावार धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच आनी ते त्याच्या सरशी घडटले. कितें म्हणटा आमकां हांगारूच कांय जाण आमच्या मातूय दुबाव धरूंक कळना म्हणटा तो. आमी दुबाव धरून मागणी केल्यार आमकां कांयच मेळचें ना. आमकां दुबाव धरिनासतना मागणें कर म्हणटा तो. आनी भावार धर म्हणटा ह्या दोंगराक तूं म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच. दोंगर म्हणजे कितें आमचे दुयेंस पिडा प्रॉब्लम सगळे आमचे कितें हुस्के खोंती आसा त्यो सगळ्यो आमच्यो दोंगर. त्या दोंगराक म्हणटा तो आमी उलोवया म्हणटा. आमी कितें करता पास्टराक उलोवंक लायता यो गो मातशें तूं प्रे कर गो घरा कडेन आमगेर व्हडलो दोंगर येयला. कोणाक आफयता आमी. त्या दोंगरा कडेन जेजून कशें उलयलें तशें आमी उलोवंक जाय. दुबाव धरिनासतना उलोवंक जाय. वच आमच्या घरांतलो दोंगर या वच तूं आमच्या घरान इल्लीगल येयला ह्या घरान आनी तेन्नाच तो दोंगर तुज्या जिवितांतलो वयतलो. आमी कितें म्हणटा हांव दोंगर येयला म्हाका हांव ह्या प्रिचराक फोन मारता त्या पास्टराक फोन मारता मातसो प्रे कर रे मातसो हें कर रे. आमचो दोंगर आमीच काडूंक जाय. आतां प्रिचर बी कितलो वगत काडटले तुमचे मातशें वगत तुमकां बरें दिसतलें न्हू. तेणी प्रे केलें फोनाचेर तुका मातशें वगत बरें दिसतलें. आनी तूंच तर शिकलोय तें प्रे करुच्याक जाल्यार तुज्यान केन्नाय करूं येता न्हू. आजयच्या गायांनी बरो जालो ती रोजरी घेवन तुज्यान म्हणूं येता. आमी तशीच करता. आमकां कितें जालें न्हू जाल्यार आमी कितें करता रोजरी घेता. हरका तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या हरका तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या म्हणटा न्हू. ती रोजरी घेवन केन्ना सुद्दां पेकोणी मेळटा ती कळना आनी जॅम सुद्दां पडना जाल्यार तुमी रातची गिफ्ट ऑफ टांग उलोवपाची जिबेचेर देणे उलोवपाचें. गिफ्ट ऑफ टांग उलयता केन्ना जॅम पडटा ती कळा पासून ना. नाल्यार तुमी प्रिचींग घालपाचें आनी दवरपाचें. तर कितें करता
प्रिचिंगांक सयतान सारकोच भियाता. तुका रातचें तुका तो जॅम पडना न्हू, तूं प्रिचींग घाल मोबायलाचेर आनी दवर थंयसर, तुका जॅम पडटा. आनी संवसाराचेर तर कितें तूं सॉंग्सां आनी कितें प्रोग्राम घालचेत न्हू, तुका तो आनीक रूच लायतलो प्रोग्रामाची. सो पयल्यान तुमी न्हू प्रोग्राम एक पळोवंक लागात तुमी न्हू, टी व्ही वयलो प्रोग्राम एक पयलो न्हू जाल्यार तेजी मागीर फुल्ली स्टोरी. ह्या फुडें कितें जातलें, तेच्या फुडें कितें जातलें ते मागीर तो कितें करता तुका सारको त्या प्रोग्रामान तुका गूल करता. आनी त्या प्रोग्रामाची इतली गोडी लायता तुका. मागीर तूं घराक वचून येयलय न्हू आनी लोकांगेर गेल्ली जाल्यार आतां कितें जालें आसतलें त्या प्रोग्रामान, ती बायलेक मारली आसतली, सोडली आसतली, कितें जालें आसतलें ह्यो हुस्को आमकां. कित्याक आमी तेजेर सारकी त्या प्रोग्रामान एटेच जावन गेलेली आसा. तशी आमी देवाच्या उतरान वयता ना न्हू, तशी आमी देवाच्या उतरान वचूंक जाय. ह्या स्क्रिप्चरान म्हाका हे स्क्रिप्चर म्हटलेलें मुगो हांवें आनी ह्या स्क्रिप्चरान म्हाका पेकोवणी मेवली, ते स्क्रिप्चर हांव परत म्हणटा. आनी तेन्ना आमकां कितें जातलें, ते स्क्रिप्चर परत म्हणून आमचो भावार्थ आनीक वाडटा आनी आमकां केन्नाच पेकोवणी जाता ती आमच्या जिवितान आमकां कळना. हो आमी कितें म्हणटा हांगासर, हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें. पळय हांगोरी सांगता आमकां, पळय दुबाव धरूं नाका म्हणटा. तुमी आतां मागणे केला कसले, तुमच्या फॅमिली पासत, तुमचे कोण हॉस्पिटलान आहा तेंच्या पासत तुमी मागणें केला, तुमच्या भुरग्या पासत मागणें केला, तुमचे बायले घोवा पासत मागणें केला, तुमी तुमचे कितें आहा ते प्रॉब्लम त्या पासत मागणें केला तुमी, ते तुमकां मेवडे म्हणून सोत मारना. दुबाव धरूं नाका म्हणटा तुमकां. हांगोरी सांगता पळय तुमकां, दुबाव धरूं नाका म्हणटा. आमी मागला ते आमकां मेवडे म्हणून आमकां सोत मारूंक जाय आमी. आनी कितें म्हणटा तो, दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें. पळय दुबाव धरिनासतना तुमी म्हणटीत तें जातलें म्हणटा. म्हणून भावार्थ धरा. ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो ऊठ आनी दर्यान वच आनी ते त्याचे सरसी घडटले. आतां तुमी उलयला सगळी मागणी केल्या तुमी, सगळी भावार्थाची मागणी केल्या तुमी. आतां दुबाव धरिनासतना तुमी मागणी केल्या आतां तुमी सगळी. आतां तुमकां मात्तूय दुबाव ना तुमकां. आतां कोणी येयलो तुमच्या जिवितान, तुवें आतां बरें मागणें केलाय सारकें तूं आतां आपूण बरें आहा, स्ट्रॉंग जाला, मागणें केलाय ना, इतलें म्हाका आनी प्रॉब्लम ना, कांयच ना, सगळें म्हाजें बरें जालां. रोखडोच सयतान येतलो कोणाक तरी, हे गो तुवें मुगो तुजो पांय आयज सारको कुटेल्लो गो दिसता मुगो तुजो. मागीर तुजी खंय जाल्या तुजी मागणी, तूं सारकें चलना मुगो आयज, कुटेत खंय चलताय. तुवें पळय सगळी भावार्थाची मागणी केलाय तुवें. सयतान कहो येता पळय, कोणा वरसून तरी येतलो. तूं आयज मागण्यांक गेल्लोय मुगो, तुजो पांय तोहोच आहा मुगो तुजो. पळय तुवें भावार्थाचे मागणें केलाय, सगळें केलाय, आनी सयतान येता आनी तूं तर तेज्या वांगडा एग्री जाताय सयताना वांगडा त्या. हय मुगो जावकूच ना सारको म्हणटाय, थंयच तुका तो एटेक करता. आनी तुवें तें कायजान तुजें उतर घातलेलें भावार्थाचें, हांव बरी जाल्या दुबाव धरिनासतना ह्या दोंगराकान हुकूम घातला, सगळें केलां हांवें. आनी मागीर हांव दुबाव धरलो, मागीर कितें जाता, तुजें मागणें मागीर आयकोना. मागीर आमी कितें म्हणटा, आरे थंय म्हाका पेकोवणी मेवलेली मरे, हांगासर येवन कितें जालें म्हाज्या पांयांक परतें. आमी मागीर आमचो गुन्यांव करता. आमकां तशें जाता. आतां आमी हांगर येयल्या, मागणें बरें आयकलां आमी, सगळें आमकां देवाचें उतर मेवलां. तो रोखडोच आमकां भायर येतलो, कोणा वरवीं तरी येतलो तो. तुवें आतां बरें भावार्थाचें मागणें आयकलाय, सगळें आयकलाय तुवें, बरें हें केलाय तुवें. तो रोखडोच तुका थंय येवन सांगतलो, कोणा वरवीं तरी ना फोनार तरी तुका सांगतलो, कितें म्हणटलो तुका फोनार. तूं तो तेच्या बरोबर मेतें जाता. तुजें तें कायजांतलें तें उतर तुवें हांगर रोयलेलें आसा तें तो चोरूंक येता. तुजे कोणा वरवीं तो चोरपाक येता. आमकां कळना, पूण तो चोरता कहो तो आमकां कळना, पूण तेजे कडेन ट्रीक आसा. तो येता आमच्या जिवितान. कित्याक ताका खबर आसा तूं आतां बरें मागण्यांनी रिगलाय सारकें. तुका आतां एका एकूच पॉयंट मारया, एका पळय हांवें हालता जाल्यार तो बेश्ट तुका सादो एक पॉयंट मारता. तितूर तर हाल्लय जाल्यार तेज्या कब्ज्यान आमी गेली. त्या कितें करता तो, सोऱ्याकारांक बीन कहो नाडयता तो सोऱ्याकारांक बीन. पळयला तुमी, तेणी आतां सोरो सोडला, ताका कितें करता, अरे एकूच गुड्डी घे रे, कांय जायना रे. एक गुड्डेन घेतल्या कोण पळयना रे तुका. ताका खबर ना देव पळयता म्हणून ताका. तो कितें ताका सांगता, एकूच घे रे म्हणटा, इल्लीशी गुड्डी घे रे तूं म्हणटा. आमकां एक भाव मेवलो मेंगलोर. तो कितें म्हणटालो, सयतानान ताका खंय कितें केलो, खंय एकूच गुड्डी दिली. खंय पयलीं स्टार्टिंगूच एकूच गुड्डी घे रे. आपणीन घेतली म्हणटा, बरी लागली.
मागीर एक गुड्डेचे क्वॉटर जाले म्हणटा धाकटे, क्वॉटराची येदी बाटली जाली म्हणटा आपणा. सांगतालो तो आमकां अशो म्हणटा असो असो सैतान पळय कसो येता तो. सैतान तुमकां धाकटुले दाखयता आनी मागीर तो व्हडलें करून दिता तुमकां जिवितान. मागीर तेजी दशा कशी जाली, 5 जाली दशा तेजी सारकी. तो मागीर मस्ती करूंक लागलो, निलयाडी येयल्लो तो मस्ती करूंक लागलो. कित्याक तेका सैतानान पळय येदीशी येदी 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 करून तो आमच्या जिवितान सैतान आमकां कितें करता, तुका आतां हांगासर येवन तुका पेखोणी मेवळा, सगळें जालां तुज्या जिवितान. आतां तुका मातशें तूं कोणा वरवीं भायर सर तूं मागण्यांक गेल्ली मुगो, कितें जालें गो, आहा तो येता हाय मुगो तूं. थंय कितें करतलो तो, एक ट्रीक मारतलो आमकां तो, आनी ते ट्रिकी वरसून तो आमकां आपल्या कॉबच्यान घेता तो. तेन्ना आमकां कळोंक जाय हो कोण आमकां येता आमच्या जिवितान ट्रीक करपाक. आमच्या जिवितान येता तो चोरूंक, नागोंक, इबाड करूंक येता, पूण आमकां कळना आमच्या जिवितान येयल्ला तो. आमी ताका बरो येता न्हू, घेता ताका न्हू आमच्या जिवितान. येयलो म्हणटकूच ताका घेता न्हू, त्या सुण्यांक कहो घेता तहो घेता न्हू आमी ताका. कहो घेता आमी आमच्या जिवितान आमचे दुयेंसा वरसून, आमचे पिडे वरसून आमी ताका आपयता आनी आमच्या जिवितान घेता, एंट्री करता आमच्या जिवितान. जेन्ना आमकां कळना कसो येता तो, पूण आमी तेचे स्वत मानता. कशें स्वत मानता, तेच्या बुलोवण्यांक आमी स्वत मानता. कशें स्वत मानता आमी, तो सांगता न्हू एक घेतल्यार एक फ्री, तहो देंवचारूय आमकां दाखयता, हें घेतल्यार तें फ्री. तेका लागून आमचे दवरलेले आसता, आमी कोणाचें उतर उलयता तें देंवचार आमकां दाखयतलो. तुका तूं आतां गेलोय भायरसून तूं अथंयच पाव तुज्या जिवितान तुवें कळोंक जाय, हांव आतां जिवितान म्हाजें बरें उतर हांवें बोल्लां, म्हाज्या काळजान बोल्लां, भरपूर काळजान म्हाज्या देवाचें उतर हांवें. आनी तूं आतां भायर सरताय, ताका तो फकत कित्याक येता देंवचार जाणाय, तुज्या भितरले ते उतर आहा ते काडपाक येता तो कोणा वरसून येता तो आमकां कळना, पूण आमच्या भुरग्या वरसून घोवा वरसून येतलो तो. तेन्ना आमकां कळोंक जाय, हे म्हाजो भुरगो बरो म्हाज्या वांगडा उलयतालो मरे, म्हाजो घोव म्हाज्या वांगडा बरो उलयतालो मरे, हो कोण येयलो म्हाज्या जिवितान. तेन्ना आमकां कळोंक जाय, तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, तेन्ना आमी घोवाक भायर घालूंक कळना, भुरग्याचेर राग काडूंक कळना. भुरग्याचो भितर आहा त्या आत्म्यांक आमी धांवडूंक जाय, घोवाच्या भितर आसा त्या आत्म्यांक आमी धांवडूंक जाय. घोवाच्या भितर आत्म्या जेजूच्या नांवान म्हाज्या घोवाच्या भितरलो आहा तो भायर सर, घोवाक भायर घालपाचो ना. कित्याक घोवाच्या भितर आहा तो आत्मो घोवाच्या वरवीं तुजे कडेन उलयता, तुका वायट उतरां उलयता. तेन्ना आमकां कळोंक जाय, भायलीच्या भितर आहा ती बायल म्हाजी काय बरी मरे, आत्तां काय बरी उलयता आनी रोखडीच कितें जालें हेका, तो येता तुज्या जिवितान ते उतर आहा ते काडूंक व्हरोंक येता तो. तुवें आतां बरें देवाच्या उतरान दिगलाय, तूं बरें घेवन येता देवाचें उतर, तो कितें करता, रोखडोच येता तो. कित्याक तेका नाका तुजो गरोबो शांतीन जियाल्लो, तो रोखडो येता काडून व्हरोंक तुजें उतर देवाचें. आनी तें येलें म्हणटकूच मागीर कितें जाताय, तूं तुज्या घोवा भाशेन जाताय आनी तो दोगांय तुमी बडबडली म्हणटकूच फायदो आहा, झगडी न्हू बेश्टी घरान. तेका लागून आमी चिंतू एकटे तरी शांत रावंक जाय जेजूच्या नांवान. जेजू हो म्हाज्या घोवाच्या भितर येयला, ताका आमी कसो भायर काडूंक जावो, ते कशें उतर उलोवंक जाय, खंयचें उतर घेवन हांवें भायर काडूंक जावो तें आमी नियाळ करूंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री जातल्यो. आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान सुद्दां भुरगीं सुद्दां पळय केन्ना बरी आसता, केन्ना मम्मी कितें कितें म्हणटली बीन. कित्याक तेंच्या भितर आहा तो आत्मो तांकां तूं आतां देवाचें उतर आयकून येयलें हांगर बसोन सारकें, तें तुजें काडपाक येता तो. जेन्ना तें काडूंक येता तेन्ना आमी कोणाचेर दवरलेलें आसा ते आमचेर दवरलेलें आसा, जण एकल्याचेर दवरलेलें आसा, हें कशें उतर उलोवपाचें आनी हो कोण येयला तो आमच्या जिवितान. आमच्या सगल्यांच्या जिवितान येता तो लास्ट करपाक, येयना येता तो. तेन्ना आमी कोणाचें उतर उलयता आनी कोण आमकां शिकयता तें आमी चिंतूंक जाय. आमकां फकत देवाचें उतर सांगता, तूं देवाच्या उतर रिगोवन राव म्हणटा, देवाचें उतर रिगोवन रावताय तेन्ना तुका सुटका मेळटली म्हणटा. देवाचें उतर तर आयकोन एकाना सोडून दिताय जाल्यार तुका फायदो ना, हांगर येवनूय फायदो ना. आमी देवाचें उतर शिकयता तें खंय आहा बायबलान नियाळ करूंक जाय. खरेंच हे देवाच्या उतरान म्हाका पेखोवणी आसा काय, पेखोवणी उतरी मेळटा काय सुटका, तें आमी चिंतूंक जाय आनी त्या उतरानूच आमकां पेखोवणी हिलींग मेळटलें. मागीर फुडें कितें म्हणटा, पयलें न्हू दुबाव धरल्यार आमकां कितें जाता तें सांगलां न्हू तुमकां.
दुबाव धरल्या उदो तुमकां वचून दाखयला आमी तो दुबावाची मागणी करीत म्हाजे जिवितान हांगूर वचून म्हाका जातलें काय जावचें ना, म्हाज्या घरा भायर शांती येतली काय येवची ना, असली दुबावाची मागणी जेजूक नाका. जेजूक जाय भावार्थाची मागणा. तूं ऑलरेडी सूट फ्रेज तुका सुटका मेवलेली आसा, तुज्या घरा भायर सुटका जालेली आसा. आमी ह्याच्या भाशेन जावपाची ना. सिसा भाशेन सीस दर्यान जशें वादळ येयले तेन्ना हाल्ले तशें आमी जावपाचें ना. आमी जेजून कितें उतरां उलयल्या तीच आमच्या जिवितान आमी उलोवंक जाय. मागीर फुडें म्हणटा तो, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थना मागशात तितलें तुमकां मेवलें म्हणून भावार्थ धरात आनी तें तुमचें जातलें. कितें सांगता, आतां आमी सगळी मागणी केल्या. म्हाजो घोव बरो जाला, म्हाजी भुरगीं बरीं जाल्या, सगळीं बरीं जाल्या आमची. आमी कितें कोणा पासत हॉस्पिटलान मागला, कोणा पासत घरान आहा तेच्या पासत मागला, ते ऑलरेडी आमी आतां मागले. आमी सगळीं आमची फॅमिली सेव जाल्या, बरें जाला, आमी मुटल्या आमी सगळे. आनी रोखडोच आमकां दुबाव धरपाचो ना. आमी आतां प्रार्थना मागला सगळे, आमच्या जिवितान घडले सगळे, बरें जाले सगळे. आनी दुबाव मात्तूय येवपाचो ना. दुबाव येयल्यार तुमची मागणेक सफल जावचें ना. आतां आमी मागले सगळे न्हू, आनी प्रार्थना मागला तितलें आमकां मेवलें म्हणून भावार्थ धरा म्हणटा. आमी धरता भावार्थ आनी तें तुमचें जातलें. आतां तुमी येयले हांगासर, तुमकां सगळें मेवलें म्हणून भावार्थ धरा तुमी. आतां तुमी कितें मागला, कितें केलां तें आमी दुबाव धरूं नाका, पूण तुमचें ऑलरेडी जालें, सक्सेसफूल मेवलें तुमकां म्हणून तुमी भावार्थ धरूंक जाय. आनी फुडें म्हणटा कितें 25 वेल्यान मार्क 11, 24, 20, 25 कितें म्हणटा पळय. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचे आड तुमकां आसत तितल्यांक बोगशियात आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमचे सुखी बोगशितलो. कितें सांगता हांगासर, तुमी आतां मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना. आतां तुमी मागणें करूंक वयता, केन्ना केन्ना कितें जाता, आमकां बेग्यान पेखोणी मेळना. कित्याक, आमच्या कोणाचो तरी आमकां राग आसता, आमी ताका बोगसूंक तयार ना. आनी जेन्ना आमी बोगशिता न्हू तेन्ना कितें जाता, आमची दुयेंसां रोखडीच बरी जाता. केन्ना कळटा आमकां, तुवें सारको कंप्लीट बोगशिला म्हणून ताका. आतां एक मनीस येयलो, आतां ताका तुजो राग आहा सारको, कितल्या वर्सान तो तुजो राग आहा तुजो सारको ताका. आनी तूं कितें म्हणटाय, हांव मागण्यांक गेला आनी हांवें ताका बोगशिला. आनी मागण्यांक वचोन ताका बोगशिला आनी सगळें ताका बरो मोगान बोल्ला, सगळें केलां हांवें ताका. आनी तो मनीस तुका अचानक तुज्या फुड्यान येयलो जाल्यार कितें जाता, तुका तेजें सगळें रिपिटेशन येता. तूं कितें केलां तितलें तुका सारकें हांगासर रिकॉर्ड आसता न्हू, तो तेचो याद येता, हेणी म्हाका अशें केलें तशें केल्लें. तेन्ना कळटा आमकां आमचें बोगसणें कंप्लीट जावंक ना आनी तुका पेखोवणी मेळची ना. बोगसण्या वरवीं आमकां रोखडीच पेखोवणी मेळटा. आनी मागीर आनी त्या मनशाक तूं दिसलो जाल्यार तुका सगळें रिपीट जाल्यार कळोंक जाय म्हाजें बोगसणें कंप्लीट जावंक ना. आनी तुजें बोगसणें कंप्लीट जालां म्हूण केन्ना कळटा, तो मनीस तुज्या फुड्यान येयलो जाल्यार तो तुका स्मायल दितलो, तूं ताका स्मायल दितलें. पूण तुजें पास्ट ताका याद येवची ना. कित्याक तुवें ताका ऑलरेडी खुर्सार खिवयला तुजें पास्ट सगळें. आनी तुजें बोगसणें मागीर कंप्लीट जालां आनी तेन्ना तुका पेखोवणी हिलींग मेळटलें. तेन्ना कळटा आमकां बोगसणें आमचें तेन्ना कंप्लीट जालां. हांगोरी म्हणटा न्हू त्यो, कितें म्हणटा, आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचे आड तुमकां आसत तितल्यांक बोगशियात आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमचे सुखी बोगशितलो. कोण आमचे जर चुकी बोगसूंक जाय जाल्यार स्वर्गीचो बाप तुमी पयलीं बोगसूंक जाय, मागीर स्वर्गीचो बाप म्हणटा आमच्यो चुकी सगळ्यो बोगशितलो म्हणटा. आमकां सगल्यांक बोगसणें आहा न्हू, बोगसूंक जाय न्हू सगल्यांक, आमकां जायना बोगसूच्याक. पूण आमी कितें करूंक जाय, आमी ते जेजू कडेन घालूंक जाय. जेजू, ह्या मनशाक हांव तुजे कडेन तुज्या फुड्यान घालता, हेका हांव बोगशिता काळजानसून, हांव तेचो मोग करता, हांव ताका मोगान भरता, ताका सगळें म्हाका कितें मुटलां तितलें हांव तुज्या हातीन घातलेलें जेजू. आनी म्हाका बोगसूंक हेका काळीज दी. रोखडो तुका ऑटोमॅटीक तुका बोगसूंक काळीज दिता आनी तूं ऑटोमॅटीक तेचो तुका मोग येता, मोग करूंक जाता. आमी तर बोगसूंक तयार ना जाल्यार आमच्या जिवितान तें कांयच जावचें ना. बोगसण्या वरवीं आमच्यो सगळ्यो मिलाग्री आमच्यो कश्यो आडोवन उरता. तूं त्या मनशाक बोगशिनाय तेन्ना तुज्या जिवितान मिलाग जायना. तुज्या जिवितान सगळें पेखोवणी जेवपाची आसा ती कितें जाता, आडून रावता आमची पेखोवणी बीन. कित्याक आमी म्हणटा न्हू, आमच्या बापा स्वर्गीच्या जें नांव पवित्र जावन तुजें राय जावं
चुकल्याक बोक्षिता तशी आमची पातकां बोक्षिता म्हणटा. आमी कितें करता हें आमी म्हणटा म्हटल्यार तेचो मिनींग घेवन म्हणटा आमी ना. ताका लागून आमचें जल्लेलें आसा आमी कोणाची उतरां उलयता कितें उलयता तें आमकां बोगसूंक जायत. बोगसणें ना जाल्यार जेजू कडेन आमकां मिलाक मेळची ना. आमचे कडेन जायना. जेजू आमकां आदार दिता, घोटाय दिता बोगसूच्याक एकामेकाक. आनी हांगोर सांगता तूं मागणें करूंक येता तेन्ना म्हणटा तुजे कडेन कोणाचें तर आठ तर कितें आसा जाल्यार तुवें तें बोगसणें पयलीं दिवंक जाय आनी मागीर फुडें वचोंक जाय मागणें करूंक तुका मेवलें म्हणून. कळ्ळें न्हू. आमकां कितें दुबावान धरता ते दुबावाची मागणी आमी उलयत जाल्यार आमकां कितें जाता तें आमकां दुबावाची मागणी उलयत जाल्यार आमी आलता दोलता तें वाऱ्या सारकी म्हणटा, ल्हारां सारकी म्हणटा. आमकां कितें मेवत म्हणून देवा कडसून आमी आशोवन रावपाचें ना दुबाव धरून मागणें करता तेन्ना. म्हणजे आमकां दुबाव केन्ना येता केन्ना आमकां खंय गेली जाल्यार दुबाव येता आमकां केन्ना आमी आमचें मागणें देवान आयकलां काय आनी इतलें मागणें केल्लेलें आयकलां काय म्हाजें काम जालां काय अशें ना. आमी परफेक्ट आसूंक जाय. हांव वयता थंय म्हाजें काम जाता, जेजू म्हजें काम करता, ऑलरेडी जेजून म्हाजें काम केलेलें आसा. आमकां तशी खात्री आसूंक जाय जेजू करतलो ना. गव्हर्मेंट पासून काम करतना तुमी वचोंक जाय जेजू म्हाज्या फुडें वयता आनी म्हाजी सगळीं कामां ठाक ठीक करून दिता. सोमतें जाता तुमचें काम. आमी कितें म्हणटा तो ताका पयशे दिल्यारूच तो काम करतलो. आमचे कडेन पदवी आसा न्हू, पयशे घेयनासतना सुद्दां जेजू आमचें काम करून दिता. आमी उलयता उतरां आनी तेंच आमी घेता. मागीर आमी कितें म्हणटा आमी उलयलीं उतरां न्हू तो पयशे घेवन काम करतलो मागीर ताका पयशे दिवचेच पडटा. कित्याक आमच्या उतरां वरवीं आमी उलयला तो आमचे पयशे घेवनूच काम करतलो, तो पयशे घेवनूच काम करतलो. आमी कितें उलयता तें आमचें दवरलेलें आसा. प्रोवर्ब 18:21 कितें म्हणटा जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आहा म्हणटा. आमी कितें उलयता ती फळां घेतली. मागीर आमी कितें करता तेचेर घालता न्हू. ताका लागून म्हाजें हें जालें, हाका लागून तें जालें. आमी कितें उलयलां तें म्हणिना आमी म्हाजे जिबेक लागून जालेलें आसा म्हणिना आमी उलयलां आनी ते उतरांनी आमी घेतलां. आमकांच खबर ना आमी कितें उलयलां आनी कितें घेतलां तें. आमी कितें म्हणटा आनी बेश्टें म्हटलेलें रे, बेश्टें म्हटलेलें सैतान आयकता तुजो. सैतानाक चान्सूच जाय. तो बेश्टो म्हटलो तो तुजें सगळें घोडोवन हाडटा सारकें वायट जिवितांतलें. आनी जेजू कितें करता तूं म्हणचे जेजू सॉरी रे हांवें बेश्टें म्हटलेलें रे. जेजू तुका माफ करता. तूं आनी एकदां म्हणको जो सैतान पयल्या पॉयंटाक रावता तो कितें तूं उलयता कितें वायट उतर आनी तो तुज्या जिवितांत घडोवन हाडटा. ताका लागून आमी कसलीं उतरां उलयता ती आमचें दवरलेलें आसा. प्रोवर्ब 18:21 आमी म्हणूंकूच जाय. प्रोवर्ब 18:21 कितें म्हणटा जिवीत आनी मरण तुज्या जिबेर आहा. तूं कितें उलयताय तेंच फळ तूं घेतलें तुज्या जिवितांत. आमी उलोवंक ना आनी आमच्या जिवितांत आमी घेवंक ना. आमी आतां तुमी कितें करूंक जाय चेंज करूंक जाय उतरां आनी उलोवंक जाय आनी आमी घेवंक जाय आमच्या जिवितांत. आमकां कळना पूण आमच्या जिवितांत आमकां उलोवनूच घेवंक जाय सगळें. जेजून कशें उलयलें जेजून फकत म्हटलें न्हू उलय आनी तुमी घ्या म्हणलें. जेजूनय तशेंच केलां न्हू. जेजून म्हटलें जेरसीस 1:1 म्हणटा न्हू. जेजून कितें म्हटलें काळोख आहा तें उजवाड जा म्हटलें. कितें म्हटलें जेजून काळोख आहा तें उजवाड जा म्हटलें काय आपणाक जाय तें उलयलें. जेजून म्हटलें आपणाक जाय तें उलयलें. तेणी काळोख पळोवंक ना थंय कांय समदिराक आकार नासलो कांयच पळोवंक ना तेणी फकत कितें जाय तें कितें ह्या संवसाराक जाय तें उलयलें. आमी तशींच उलोवंक जाय. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. आमकां जेजून म्हटलें काळोख जा काळोख आहा ना कुड्ड्या नदर घे म्हटलें ना. तेणी पळय एकूच उतर उलयलें जेजून नदर घे. तेणी तो कुड्डो आहा अशें म्हणूंक ना तेणी. आमी जाल्यार म्हणटली आसली हय हा तो कुड्डो ताका दोळ्यान दिश्टी पडना. आमी जाल्यार ही उतरां उलयतली आसली. आमी म्हणटली आसली नदर घे उठ आनी चल म्हणटली आसली आमी. जेजून एकूच उतर उलयलें आनी तांकां पेखोवणी मेवली पळय. जेरसीस 1:1 तशेंच म्हटलें तेणी उजवाड जा. आमी कितें उलयलां तें आमी घेतलीं. जेजून तशेंच आमकां जेजू कितें शिकयता ताका लागून उलय आनी तूं जिवितांत तुज्या घे म्हणटा. आमकां उलोवंक कोणी शिकयला जेजून आमकां पदवी दिलेली आसा न्हू.
जेजू कडेन एकट्या कडेच आनी कोणा कडेच जायना म्हणून ना, जेजूच्या नांवान सगलें जाता. जेजू एकटोच आसा ह्या संवसारान पेखोंडार सोडून दिणारो आनी कोणूच ना ह्या संवसारान. आमकां सांगता पुणून आमी कोणाचेर विस्वास दवरूंक जाय? जेजूच्या उतराचेर विस्वास दवरूंक जाय. जेजून कितें बरयलां तेचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय आनी तें आमी उलोवन आमच्या जिवितान आमी मिलाक घेवंक जाय. कोणाक दूख आहा बीन? कोणाक पेन आहा? कोणाक दुखता बीन कितें पेन आहा? कोणाक गिफ्ट ऑफ टंग ना? जिबेचे देणे आहा? आ गिफ्ट ऑफ टंग कोणाका? आनी कोणाक कांयच न्हू? तुका आहा जिबेचे देणे आनी कोणाक ना? कळ्ळें न्हू? जिबेचे देणे म्हणजे कितें? जे आमी तूं 1 Corinthians 14:2 कितें म्हणटा? तूं आनी बाप तुजो. एक आमी धाकटुले भुरगे आहा न्हू, ते आवय आपल्या धाकट्या भुरग्या कडेन कशी उलयता? कशी उलयता ती आपल्या भुरग्या कडेन? तिका कळटा न्हू. एका म्हयन्याचे भुरगे आसा, 2 म्हयन्याचे भुरगे आसता पळय, तेन्ना ते कितें करता भुरगे? ते उलयतना ला 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 करता न्हू. ते आवय कळटा न्हू ताका भूक लागल्या बीन म्हणून. आवय बाय कितें म्हणटा? हां बाबा ला 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 भूक लागल्या तुका कितें म्हणटा न्हू. तशें आमी आमच्या बापा कडेन उलयता. बाप आनी आमी, आवय आनी बापूय उलयता तसो बाप आनी आमी उलयता. 1 Corinthians 14:2 म्हणटा कितें म्हणटा? आमी हे उलयता ते कोणा कडेन? बापा कडेन उलयता म्हणटा. आनी आमचे 1 Corinthians 14:14 आमच्या गिन्यानाक म्हणटा हें ना म्हणटा, पूण आमी खंय उलयता? हितूरसून उलयता म्हणटा आमी. ताका लागून आमी कोणा कडेन उलयता ते आमचे दवरलेले आसा. आनी रोमन 8:26 पळया कितें म्हणटा ते. रोमन्स 8. त्याच परी आमी अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. आमी आतां अस्कोत म्हणून जाणा न्हू, त्या वेळार कोण येता आमच्या आदाराक? पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. आमकां कितें उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमकां पवित्र आत्मो शिकयता. त्याच परी आमी अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावा ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उचारूंक जायना तसले आस्का सुस्का सोडून पवित्र आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनंती करता. पळय कितें सांगता? आस्का सुद्दां फावो ते भाशेन आमी कितें मागचें तें नकळो. आमी आतां कितें मागतले तें आमी नकळो, पूण आमच्या उतरांनी उचारूंक जायना तसले आस्का सुस्का सोडून पवित्र आत्मो आमच्या खातीरूच विनंती करता. कोण करता? पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता आनी तो आमच्या आस्का सुस्का सोडून आमचे विनंती करता आमच्या पासत. आमकां कळना. आतां आमी उलोवया गिफ्ट ऑफ टंग. कळ्ळें न्हू? आमी बापा कडेन उलयता. 14:2 म्हणटा पळय, आमकां कोणा कडेन उलोवंक जाय? बापा कडेन न्हू. आमी मनशा कडेन उलोवन उलोवन थकल्या न्हू. मनशा कडेन उलोवन थकोंक ना आमी. आमी सद्दी मनशा कडेन उलयता. बापा कडेन केन्ना तरी उलयता आमी. आमकां बापा कडेन उलोवंक जाय जाल्यार आमी कशें उलोवपाचें? गिफ्ट ऑफ टंगान उलोवपाचें. तो 14:2 म्हणटा न्हू, आमी बापा कडेन उलयतली कशी? स्पिरिटान. बापूय उलयता तसो. आमकां उलोवंक जाय जाल्यार आमी आत्म्यानूच बापाक बुजोवंक शकता आनी खेतरूच ना. ती सामर्थ नंबर म्हणटाली न्हू, स्वतान आनी आत्म्यान बुजोवंक जाय म्हणटा न्हू आमकां. तो आत्म्यान आनी स्वतानूच बुजल्यारूच आमच्या जिवितान आमकां मिलाग्री जातल्यो. गिफ्ट ऑफ टंग म्हणया न्हू. गिफ्ट ऑफ टंग कोणाक ना तेंच्यांनी उलया. हालेलुया. शिकारा बरा 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 हालेलुया. पूण हालेलुया हालेलुया म्हणीत राव. उबो राहा न्ही तूं उलो. उबो राहा न्ही हालेलुया हालेलुया म्हणीत राव. तुका आहा न्हू. शिकारा बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 बरा
bra shikara bara 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 shikara kala kala hala 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara kala kala hala 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara shikara bara 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 kala kala hala 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara bara 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 shikara bara bara Thank you Jesus praise you Jesus hallelujah hallelujah हायस तुम्ही कितें शिकल्यान हा कितें शिकल्यान मोड येयल्यार कितें करूंक जाय आमी हा हा हुकूम घालूंक जाय मोड येयल्यार आमी ओगी रावल्यार कितें सैतानान चान्स पडटलो ताका लागून आमच्या जिवितांत मोड सगळ्यांच्या जिवितांत येता हें मोड सगळ्यांच्या जिवितांत आसा मोड म्हणजे कितें हे सगळे वादळ वारे सगळे आमच्या जिवितांत येता कितें कितें कश्ट घेता ते सगळे ताका आमी कसो हुकूम घालूंक जायो जेजून कसो घातलो सिसा बासीन आमी भियातलीं जाल्यार आमी फसतलीं ताका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर उलयता आनी कशें उलयता कमांड घालता तें थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 आर्गा तुका जेजू ह्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका आर्गां येता जायत्या भाव भयणांक हांगर आसलेले तांकांय सोम्या तुवें ऑलरेडी पेखोवणी दिल्याय टुंबराची सुटका दिल्याय सोम्या म्हणून तुका आमी आर्गायता कॅन्सराचो नाश जाला तुज्या नांवान जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू तो सोम्या हॉस्पिटलांनी घरांनी आसा तरेतरेच्या दुयेंसांनी आसा तेंचोय जेजू तुवें नाश जाला तुज्या उतरान म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी ती देवाचें उतरूच उलयता आनी तुका पेखोवणी घेता म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच सोम्या तुका आर्गायता भुरगीं शिकना मस्ती करता त्या भुरग्याकूय तुज्या हातान घातला सोम्या ती सगळीं बरी शिकता आनी ती बरी मार्गान चलता म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच सोम्या जायत्या भाव भयणाची काय लग्नां जायना तांकांय अडचण येता तेंची काजारां जायना एका एका कारणांक लागून अडचण येता पूण तेंचे तुवें सगळ्यांचे रस्ते तुवें सांगलाय सोम्या जोडयो सगळ्यो स्वर्गासून जोडून येता तांकां तुवें बरें लायफ पार्टनरी दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच सोम्या तुका आर्गायता काजारी जिवितांत एकवट ना तेंचो एकवट तुवें बांदून हाडलाय जेजू तुवें सांगलाय देवान जोडला ते मनशान कोणीच तोडूंक जायना तेंचो एकवट हाडलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच सोम्या तुका आर्गायता जायत्या भाव भयणांक डॉक्टरान रिपोर्ट बरे बरे रिपोर्ट दिलेले आसा तेंचे पांय काडपाचे आनी कितें कितें पूण तेंचे जेजूचो पांय जावन आसा ते आनी ते सगळे तेंचो पांयाचो रिपोर्ट नॉर्मल जाला म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू आनी ते घरा येता डिस्चार्ज घेवन म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू थंय तुका आर्गायता सोम्या हे सगळे तरेतरेचे दुयेंसांचो नाश जालाय चड करून हे
हे सोम्या डायबिटीसो नाश जाला जेजूच्या नांव, प्रेशराचो नाश जाला तुज्या खुर्साचेर म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय पांयांक घावे जालेले आसा ते सोंगले ह्याच वेळार सोम्या तुज्या उतरान सुकोवन येयलेले आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंय सोम्या तुका आर्गायता जायते भाव भयणाचे हात पांय सोम्या जोड जाल्या मुयाल्या ते ह्याच वेळार तेंकांय सोम्या तुवें सुटका दिल्याय आनी तेंचे हात पांय बरे भाशेन चलता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. हांतरुणार आसलेल्या भाव भयणां पासत ती उठोवन चलता भोंवता सगळें करता आपलें काम म्हणून तुका आमी आर्गायता. तोकलेन ट्युमर जालेले आसा, तोकलेक मायग्रेन जालेले आसा, हेंचोय जेजूच्या नांवान नाश जाला जेजूच्या नांवान आनी ती ह्याच वेळार सेट फ्री जावन बरें कामाक वयता काम करता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तशेंच सोम्या हांगर आसलेल्या सगळ्या भाव भयणांकूय तुवें सोम्या तेंकांय कसले दुयेंसांतले कसले तेंचे घरांतले प्रॉब्लमांतली तेंकां सेट फ्री केल्याय आनी तेंकां ऑलरेडी तुवें तेंकां पेखयल्या आनी तुज्या रोगतान तेंचो एक एक सानो तुवें धुवन काडलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तशेंच सोम्या तुका आर्गायता आनीक जायती भाव भयणां आसा माग मुडलेले आसा, मागण्याची गरज आसा तेंच्या पासत तेंकां ऑलरेडी तुवें तेंकां सुटका फावो करून दिलेले आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. फकत आमकां फुटका मेळटा फकत एकाच उतरान देवाच्या जेजूच्या उतरानूच आमकां सुटका मेळटा म्हणून तुका आमी आर्गायता. हे मागणे हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला.